Praise Jesus. Good evening. So, Alisha. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र ते हांव तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा आमकां भाव तुवें मारिया पासत आणि तिच्या फॅमिलीच्या शुभ देण्यानी आणि भाव आमकां उतर शिकयतली तूं पवित्र आणि ते तुझे उतर आमी आमच्या काळजात दवरून ते आमी दुसऱ्याक शिकोवंक आमकां तुजो आदार दी मोगाल बापा हे आमी मागणे कोता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Alisha. Praise Jesus. आता किती टेस्टिमनी हाय कोणाक गेल्यो भावांक गेल्यो भयणींक गेल्यो आसपा जाय किती पूण प्रेज जीसस मुगे एक हा हांव धाकली म्हणना ती पूण दिसा दिसपट्टी आमकां शिकोवन ती आमी कामां गेली न्ही सगळीं कामां गेली कामां कोणू पूण आसता येवन तकली बेजार करपाक एक भितर सरना फुडें कोणू पूण आसता तातूंत भितर सरलो तूं कितें पूण म्हणटा आनी तूं हें जाता पूण आतां आमकां कितें उलयचे पयलो उगडास येता कितें म्हणलें जाल्यार उगडास येता सो युथा आमगे मिटिंगेक एकले भुरग्यांक शिकोवन दिली आनी तो कितें म्हणपा लागलो आमी देवागे मनशां आमी फकत मोग कित कोणू तुजें येयलो आड उलोवपाक तुका उलयता नाका ती उतरां तुका आयकपा जायना तूं पोतून उलयनाका तूं फकत आस मोग तुका दिवपा नाका पूण तुका भितर हातान तुका दिला ऑलरेडी मोग सो हांवें म्हणलें बरें प्रॅक्टीस करया सो हांव कामाक गेलें दोन दुसऱ्या दिसा तोच मनीस म्हाका मेळ्ळो हांवें म्हणलें जेजू मोग मुगे न्ही तूं गेलो मुगे काळजां आहा तो जेजू मोग आनी हांव असोच हॅलो हाव आर यू अशें करीत गेलें वचपाक आनी ते मनीस आज तुगे कितें जालो डिड यू हॅव अ गुड डे आय सेड आय हॅड एन अमेझींग डे एंड आय एम रेडी टू वर्क ऑल नायट सो द होल थिंग चेंज्ड आनी आमी दोगांय बरे भाशेन उलयलीं बरे भाशेन हँड ओवर केलो बरे भाशेन हें केलें हांव म्हणटा थँक्यू जिजस यू सो अमेझींग थँक्यू जिजस मुगे कांय न्ही सगळें मुगे भितर आहा तें तेणें ऑलरेडी गायलो आहा तें सो हांव कितें सांगता आमकांय जायतें जाता दिसा दिसपट्टी सोंसूं जायना तो येता एटॅक करपाक कळ्ळें पूण मोग आमकां जायना मोग ओके तशें करून प्रॅक्टीस करपा जाय आनी तें जाता एप्लाय केलें जाल्यार एक्टिवेट जाता प्रेज जीसस आनी रोमन्स 5:5 गॉड हेज देवान आमगे काळजां तो मोग ऑलरेडी गायला तो बेस्तो मोग कर म्हण सांगना तो बेस्तो सांगना तो म्हणटा तूं कित्याक भिरांत आहा आपूण ऑलरेडी गायला तूं तुगे कांय एफर्ट करना तूं फकत एफर्ट करपा जाय तुवें एटेम्प्ट करपा जाय तुवें ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तें करपा जाय नाका जाल्यार पासून तूं हांसपा जाय आनी मागीर तें सगळें सारकें जाता कळ्ळें सो ती मुगे टेस्टिमनी प्रेज जीसस ओके आलिफा गो सिस्टर तुका फाटी चोय तुका एक भुरग्या होबो सांगलो न्हू हांवें एक भुरगो बोटीचेर चोन म्हाका तेणें मेसेज गायल्या आपणा अमके भाशेन पेन येता सकल आनी आयकाळ्ळे आनी तेका ते मार्क 11 चॅप्टर 11 वर्स जेजू आंजराच्या झाडाक शिरापता तें म्हाका आनी हांवें तेका ती समजोणी दिली आनी तुवें म्हाका सांगलो न्हू कित्याक म्हाकाय एशें कोन्न तितलें हें जायना न्हू ते बोटीचेर बी फोन केलो जाल्यार हांव एक हें जाता पूण हांव मुखार सोता
रोकडो तू फोन कोता ते Yeah. दिवपाचे आनी कितें मागीर हांवें तेका ते बरी पेन येवपा लागली हांवें मागीर भिनाक म्हूण सांगिल्लें हांव म्हूण मुगे भाशेन तुका सेट कोता आनी तूं तें वाच आनी हांवें काडलें आनी तेजी प्रेयर केली Praise ते God. स्क्रिप्चर घेयली आनी प्रेयर केली आनी जेजून जाप दिली देवाचेर भावार्थ दवर तें सगळें तेका हांवें सांगिल्लें दुबाव दो नाका आनी मूळ हांवें तेका धाडलें तेका बरें अशें करून बरोवन टायप केलें आनी मोबायलाचेर तेका हांवें सेंड केलें आनी तेशें तेका हांवें 1 Peter to 24 तें केलें ते मुडीत राव म्हूण सांगिल्लें मुडीत राव तूं जेन्ना तूं ड्युटी ऑफ जाता तेदो तूं रोजरी बिट्साचेर मुडीत राव आनी हांवें तेजें मागणें केलें तेदोही तो म्हाका सांगता आपणा मुडटो कितें साल मुडटो ते टायमाक आनी तेणें म्हाका कितल्यांक फोन केला राती कोडे 1 o'clock हांव नेट ऑनूच दोता सिस्टर आतां कोणू म्हाका न्हू फोन कोताय कितें Praise कोताय God. नेट ऑन दोता हय फोन मागीर एक मिस्ता हांव हें कोत्ता तेदोही तेका मातशें अशें करून कितें जालें मुडटो आपणा एक उज जालो कितें जालें आपणा कळना कितें जालें तें कळना आपूण भिल मुडटो अरे आपणान कितें जाता म्हूण मागीर सिस्टर 2 दीस जाले न्हू तेका दिसता उरली पेन उरली आनी तो मुडीत रावलो तेणें भावार्थ सोडूं ना मुडीत रावलो पयर तेणें म्हाका कॉल केला लिफा आपणा गेली ना तो डॉक्टरा बी वचपा आहलोही ते कंपनीन सांगलोही तूं उठार पावतरी तूं डॉक्टरा दाखय म्हूण म्हणजे चोय म्हूण कितें तुका अशें करून कित्याक ते जोडे बी उबारपा जाय न्हू तेका लागोन एका आतां जालें लास्ट वीक न्हू तें आतां ही तेका 3-4 दीस जाले तेका ही आतां पेन ना कांय ना म्हणजे तो मुडीत रावता म्हणजे कांय ना आतां तेका युरीन पास कोत्ता तेन्नाय दिसता तेका सोणसोण कितें अशें करून त्रास जाताले तेय बीन तेका ती अशें करून बरें जाता जेजू आर्गान दिता ते भुरग्या पासत Praise God. Praise God. हांव जेजू आर्गान दिता तुज पासत तुजे सो वॉरियरा पासत Praise Jesus. जीसस वाव अलिफा चोयलां आठ तूं कित्या देवान इचून काडटी सगल्यांक केसो काम आहा तें चोयलां आमी ते उतोर देवागे तर उतोर उलयना जाल्यार आमको कांय जायना तो पावर हुंय हा ते देवागे उतरां आहा ते देवागे उतरां तुका समजण मेळ्ळी तो पावर आपूण एक्टिवेट जाता Praise Jesus, Alifa. Wonderful. Awesome. Praise God. Ani कोण आहा तर मातशें सांगाय बाये पोतून इंचारू लाय ना काय म्हाका Praise Jesus. कोणू पूण आहा चोय आनी कोण येता आतोयर काडटाले डूय Praise Jesus. आनी मुगेलो व्हिडिओ न्हू Praise God. चल आनी कोण आहा सांगाय बेगीन Praise Jesus. Hello, hello. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Kana, Holy Spirit. Deva Argadipa Kona. Praise Jesus. Hello. बरें रिकॅप केलें म्हणटरी मागीर कोणू आतूर काडटलो अलिफा चल रिकॅप करूया ओके सिस्टर स्टार्ट करूं जेजू कारका जेजूक मोहिमा गेले ते बुधवाराक सिस्टर फॅतिमान आमकां फिलिपियन्स चॅप्टर 4, 6 आनी 7 हे उतराची शिकोवण दिली कसलेय हुस्के काडी नाका काळजाचे दिनवासनीक सगळे तुमचे मागण्यांनी तुमकां गरज तितले देवाक कोडीत करात आनी आमचे गिन्याना परस व्हरती देवाची शांती तुमचे मनांत आनी काळजांत जेजू क्रिस्ता सोबे राखतली सिस्टर आमकां सांत पावलो फिलिपकाराचे चिटीन हे उतराची शिकोवण दिली हुस्के म्हणटा ते कसले हे सिस्टर प्रश्न घालता उपरांत जबाब दिता हुस्के म्हणल्यार ते दर एका दिसाचो वावर दर एका दिसाचे जिवीत ते आमचे जिविताचे हुस्के म्हणटा ते अनलिमिटेड आसता एका फाटल्या उपरांत सिस्टर आमकां एक स्पायडर म्हणचे वेब कोतात
ते भाशेन आमचे हुस्के म्हणटा. आपले जिवितांत तेच भाशेन हुस्के आसले. कितेंय खावपाचें, कितेंय करपाचें, संवसारीक हुस्के आसले. उपरांत आनीक एक प्रश्न विचारता, हुस्के म्हणल्यार बरें की वायट? जबाब, हुस्के म्हणल्यार एक वायट. तशें आमकां जायतो लोक सांगता हुस्के काडिनाका म्हूण. स्पेशली आमकां बायलांक चड हुस्के आसताच. आमकां हे उतराचेर विस्वास आसना. तेन्ना आमी हुस्के काडूंक पावता. हें तर सात पावलो फिलिपकारांक बरयलोलीं उतरां. आतां जेजू कितें म्हणटा तें चोवया. मॅथ्यू 6:34. म्हणटोच फाल्यांचे दिसाक विशीं हुस्को काडिनाका. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. ते दिसाक त्रास आसा तेच पुरो ताका. तो जेजू कितें म्हणटा, आमकां एक दिसाक त्रास आसतले, पूण जेजू कसले त्रासाची खबर करता. देंवचाराची खबर दर एका दिसा फाटल्यान देंवचार आमकां ताळणेत घालता. एक एग्जाम्पल लॅपटॉपाची समजणी दिता. लॅपटॉपान प्रोग्राम आसतात पूण लायफान प्रोग्राम आसनात. भयण म्हणटा, म्हाकाय जाय ते हेच भाशेन हे दिसांनी ते थॉट येता तेन्ना हांव ते नपयत करता. सो ते भाशेन देंवचार आमचे जिवितान हेच भाशेन करता. जेन्ना आमी born again जातात तेन्ना आमी होली स्पिरिटाक उलो मारूंक जाय. आनी होली स्पिरीट जाणा आमकां कितें दिवंक जाय तें. आतां देवाचे उतराक आयलोल्या ते भाशेन आमकां सगळें उक्तें जालें आनी एक भयण आमकां जबाब दिता. जॉन चॅप्टर 14:26. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शराती म्हूण घे. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमचे मनांत हाडटलो. भयण म्हणटा, हांव प्रेयर करता तेन्ना म्हणटा, बापाक हांव तुका आर्गां दिता. जेजू हांव तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां दिता. तर आमी सदांच पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय म्हूण सांगता. होली स्पिरिटाक उलो मारूंक जाय. तोच आमकां रिमाइंड करता. मागीर देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळोवया परत. फिलिपियन्स 4:6-7. हुस्के कसलेय हुस्के काडिनाका. काळजाचे दिनवासीक आनी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आमी सदांच दिनवाशी काळजांनी आर्गां वाखाणणी दिवपाक जाय. जेजू सगळे क्रुसाचेर सोंपले आनी कोबार केलें म्हूण आमी बिलीव करपाक जाय म्हणटा. व्हडली मागणी करपाक जायना. जेजून ऑलरेडी आमकां दिलां म्हूण आमी सोतमांदूंक जाय. उपरांत भयण म्हणटा, आजुनूय तर कोणूय दी म्हूण मागणें करता जाल्यार तें आयज सावन बंद करचें. मॅथ्यूवाचे चॅप्टर 6:11. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी. आमचो दिसपटो ग्रास म्हणल्यार कितें गाय? जेजू कोणाचे ग्रासाची खबर करता गाय? कानाची देवाचे उतराची एक भयण जबाब दिता. आमचे कान म्हणल्यार देवाचें उतर. आमची उतरां आमचे करण्यो. आयज आमकां सकाळीं उतर मेवलां तेन्ना टांग्स प्रेयर करतना 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7. पयलो म्हजो स्थितींत फकत जेवणाचेर आसतलो पूण आतां फकत देवाचे उतराचेर. सो देवाचें उतर म्हणल्यार एक बी. स्पेशली आमी शिकल्या न्हय तें पयलें आमचे जिवितांत जायतें वरी जातालें. पूण आतां ना.
सिस्टर ताची भयण ताची टेस्टमनीची खबर सांगता. आतां ताचे जिवितांत सगळें लोडू जालें. आतां हांव देवा उतरान आयलां तेन्ना म्हजे गोरकाराक कॉल आयले बोटीचेर वचपाक. देवाक हांव आर्गां दितां. जॉन चॅप्टर 15:16 शे म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्या. आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. देवान म्हाका विचून काडला, हांवें देवाक विचून काडूंक ना. पूण परत म्हणटा फिलिपियन्स चॅप्टर 4:6 वयर सांगता, सगळ्या आमी देवाक सांगूंक जाय. पयलें म्हजे जिवितांत उणेंपण आसतालें, पूण आतां सगळें देवाचे उतरान फावो जालां. तशेंच ती भयण म्हणटा, हांव देवाक आर्गां दितां. जेन्ना हांव भितर सरलोलें तेन्ना हांव भुरग्याक लागून भितर सरलोलें, पूण देवान म्हाका सगळें फावो केलें. हांव बरें रडटालें. देवाचें उतर मेवलें इसायास चॅप्टर 55:11. तशेंच म्हजे तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर म्हजी कुशी पाळ्ळे बगर, आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयले शिवाय निरफळ जावंक म्हजेशी परतून येना. काय बरें देवाचें उतर म्हाका म्हजो घोव घरा आसतना टेन्शन जातालें आनी आतां ना. देवान प्रॉमीस केलां तें आमी गोठ रावंक जाय. देंवचार जेजूचें उतर आयकल्यार धांवता. जेजू जेजू म्हणल्यार वेता. तशें हांव म्हजे मायचोगडास आयल्यार रडटालें. म्हजो घोव म्हाका फकत जेजू जेजू म्हूण सांगतालो. एक सिस्टरीन जबाब दिलो, सायबीण मांयचेर नदर मार, ती केन्नाच रडूंक ना अशें सांगता. सायबीण मांयचे दोळ्यांतल्यान केन्नाच दूख येवंक ना. फिलिपकारांक चॅप्टर 4:7 देवाचें उतर सांगता, आमी आमचे गिन्याना परस व्हरपी. देवाची शांती तुमचे मनांत आनी काळजांत जेजू क्रिस्ताचो वेळ रावतली. देवाची शांती आमचे मनांत आनी काळजांत दवरूंक जाय. तेच भाशेन म्हजो गोरकार फोन करिना जाल्यार हांव टेन्शन घेतालें, बरीच जातालें. कंपनी पासून फोन करतालें, पूण आतां 2-3 दिसां फोन आयलो ना जाल्यार म्हाका टेन्शन जायना अशें म्हूण भयण सांगता. हांव देवाक आर्गां दितां. म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिल्या म्हूण. पवित्र आत्म्यान म्हाका आदार दिला. पवित्र आत्मो जाणा कितें करूंक जाय तें. आतां देवा लागीं पीस शांती म्हणटात ती कोणा लागीं शांती म्हणटात ती ते कोणा लागीं मेवना. तुमी अनुभवला आसतलो, आमी मिसाक शांती दिता, कितें करून दिता. पीस कम फर्स्ट, पीस कम्स दॅट वर्ड. देवाचें उतर उलोवन म्हणटा, म्हाका जायतो टायम लागलो देवाचे उतराची समजणी मेळपाक अशें भयण म्हणटा. वी हॅव द रायट पीपल नाव. आयज एक फोन केल्यार म्हाका सगळें देवाचे उतराची खबर आयकूंक मेवता. हें हांव देवाक आर्गां दितां. तुमचे हुस्के कोती भायर उडयतात, फकत होली स्पिरिटाक उलो मारूंक जाय आनी जेजू म्हणूंक जाय. भयण म्हणटा, हुस्के कोती आसतलेच. हांव कित्याक हुस्के काडटा, कोण म्हजो जागो, कित्याक हांव ताचेर वचना. परतून फिलिपियन चॅप्टर 4:7 वाचूंक जाय. आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. 1 Peter 5:7 सिस्टर म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगळे तुमचे हुस्क्याचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. आमी सगळे देवाच्या हातांत घालूंक जाय. ताचे नांवांक पावर आसा. तुमचो भार फकत जेजू जाणा. आमकां कितें जाय तें तो जाणा. आमचे भावार्थान आमकां घोटाय मेवता.
Arga Jesu. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Praise Jesus. Wow, Alifa. Awesome. Good job. All the Fatima बरें दिला recap त्याने main point होय काढले. सिस्टर होय डिटेल Praise गॉड God. बरें recap केला. जाय तो वेळ काढला. अख्खे teaching तू ऐकला आणि बरें कोण बरयला. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. आता आणि कोण आहा टेस्टिमनी दिवपाकू कोणा उगडास येला. हॅलो जेजू आर्गा मोगाचे होय यो रे बावा मोगाच्या बावा यो सांग. होय टेस्टमनी जाय टेस्टमनी हाय म्हणल्यार हे ते रिकॅप केलते आनी गेलते टिचिंग ते बरयलें ना सायबीण मागीर केन्ना दुखो घडयलें नाय म्हणून म्हाका दिसना कित्याक आमकां खबर आहा आपणागे पुता दूख जाता आनी सायबीण मागीर दुखो घडयलें नाय. जेन्ना ल्हान आसतलो ते वयताय 5 वरां वयताय जेरुसलेम आनी Yeah. पूत सांगता ते चोयताय पूत ना तो आपणा बारा होय अर्दी वाटेर पावताय ती आख्खो ती हें जायन ती मागीर सोदूं वयताय. सायबीण मागीर तर खबर आसलेली आगे पूत तो चोयतो देवागे पूत तो आपणागे सामान तो येतलो घरा ती हुस्को दोवना आसलेली आनी ती सोदूं वचना आसलेली. सायबीण मागीर सायबीण मागीर खुद एक मनीस आसलेली म्हळ्यार देवागे कृपेन बोल्लोली तरी पासून होय तरी पासून ह्या संवसारान जे जो घडटा ते ती सायबीण मागीर अनुभवला. करेक्ट ताका लागून जेजून पासून कितें म्हणटाय जेजू पासून आमी मागताय कित्याक हे संवसारान जेजू मनशा रुपान येयलो आनी जे मनशाक जे आमी अनुभवताय जे टेम्पटेशन जे हे आमकां जाता ते जेजू म्हणटा आपण हे सगळी आपण अनुभवला आनी ते ताका लागून तो आमगेले जे त्रास कोश्ट दोग जाताय ते ताका खबर आहाय आनी ताका लागून आमी जेजू बर कित्याक तो आमकां तेतून कन्सोल करपाक शकता ते आमगे परिस्थिती तेश कोन्न सायबीण मागीर आतां पुरसार मात दोन आसलेली पुरसां मोडा आनी कोण आपणागेले पुरसां ते काळीज तेगे हें जायना जाता येस काळीज फातरा न्हू सायबीण मागीर गेले मासा रोगताचें काळीज होय होय पूण ती देवागे प्लॅन जाणालो न्ही देवागे प्लॅन तरी पासून साहेब ती आपणागे पुता चोयता दोन दुख व्हांवपा न्हय मुंचे मागीर दुख व्हांवपा न्हय येस होय सो आमी पासून आतां ते सायबीण मागीर तो घोट काळजा आसलेली जाल्यार ती आमगे काळीज कितको वळखता आसलो ती मागीर तेशी कोता सांगता आसलेली तूं घोट राय काळीज मनीस तूं कितलो तूं मागणी आसलो कितले तूं मागणी करीत एक परिस्थिती येता तुका मातशें कोणागेलो दुसऱ्या आदार जाय पडटा देवाच्या उतराचो आदार जाय पडटा कितलो तूं घोट आसूं कितलो स्ट्रॉंग आसूं ताका लागून ते देवाचें उतर म्हणटा कितें तूं कितलो घोट आहा तूं चिंतनाक म्हूण तूं घोट आहा म्हूण ती जमीन आहा ती तुगेली हालपा शकता म्हूण ताका लागून आमकां जेन्ना कितें म्हणटा देवागे उतर वेन यू आर वीक यू आर स्ट्रॉंग माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू म्हण मनशाची परिस्थिती येता तूं कितलो मागणी आसलो तो तुका दिसता अरे आयज कांय आपणाको कांय जायना मरे मागणी पासून करूंक जायना कितें जालां आयज आपणागे तोंडां हांस पासून येना जेजू देवा कितें जालां ओतम्या होली स्पिरीट कितें जालां आनी तुका सामको वीक तातूंत तुका तें तुगे देवागे उतर येतलें जेन्ना तूं वीक आहा तेन्ना देव घोट तुजे हितून भितर स्ट्रॉंग आहा and my strength is made perfect in your weakness my grace is sufficient for you so तेन्ना खबर आहा देवा तुगे कृपा आहा ती चलयत म्हाका आयच्या दिसा आज म्हाका पदवी ना आज म्हाका बोड ना आज म्हाका कांय जायना सो देवा म्हाका गरज म्हण तर तेंच आमगेल्या लायफान आमकां जाता एक पाटी भावार तें इतू स्ट्रॉंग आसता तूं त्या माउंटन आहा तो तूं माडोयन वचोन तूं सारको कोसडोयन म्हळ्यार एक पाटी परिस्थिती इतू जाता कांय ना तोंडांतल्यान उतर पासून भायर न्हय सो आमगेल्या जिवितांत घडटा आनी ही परिस्थिती आमकां दाखोवपाक की आमकां सगल्यांगे देवागे गरज म्हण उतराची आनी तें देवागे उतर उरलें म्हणटरी आमकां मागीर बळाय मेळटा आनी कोण दुसऱ्या भावा भयणीको आयकल म्हणटरी त्या परिस्थितींत सो आमी पासून मागणी करूं वयताय जायती आमी भावार्थान ते कॉन्फिडन्सान आमी वयताय देवागे उतर म्हळ्यार एक पाटी आमकां गरज पडटा तितली मागण्या पासून वचोन
तो सायबीण मागीर तो सगळी खबर आसलेली प्रॉमिस. तो सायबीण मागीर जेन्ना आंज गाब्रिएल येता आनी ते सांगता तूं देवागे पुताची माय जातो म्हणून, ती हें जायना आसलेली, ती सरप्रायज जायना आसलो, कित्याक ती सगळी खबर आहा. येस. ते खबर नासलेलें. सायबीण मागीर एक मनीस आसलेले आनी ते एक खबर नासलेली. हें केशें तर जेन्ना ताका हें सांगताले, रेव्हेलेशन सांगताले, प्रॉफेसी सांगताले, ती बाळगून दवरली. ती खबर नासलेली. सारकें न्हू सिस्टर? Praise God. Yes. Awesome revelation. हय, जशें जेजू पासून पवित्र आत्म्याक गरज पडली आनी पवित्र आत्म्या बळान आनी शक्तीन तो काम करीत गेलो, तसो आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. सारकें न्हू सिस्टर? Yes. पवित्र आत्मा ताका आतां पयर तें एक जिसेलान टिचींग दिलें भुरग्यांक क्लासीन होली स्पिरिटाचेर. आनी त्या भुरग्यांक तें बरें करून सांगतालें, तुगे कसलें प्रॉब्लेम आहा, कोणा बरें वयता पयलीं, कोणागे हेल्प घेतलें. होली स्पिरिट. सो एके पाटी दिसता ती भुरग्यांक टिचींग न्हू, ते आमकां बीन. Yes. Praise God. Yes. म्हाका तर दिसतालें म्हाका म्हूण, कित्याक तें बरें करून सांगता, कित्याक आमी एक पाटी आमकां उगडास आसना, एक पाटी आमकां तें आसना. सो एवरी टायम ते सांगता, मायची बरें न्हू, तुगे फ्रेंडा बरें न्हू, कोणा बरें न्हू, तें होली स्पिरिटा बरें पयलो वचून आनी तेगे हेल्प घे म्हूण. जरी तें तो आपणा पासून एक पाटी हें जाता, ओ होली स्पिरिट कितें बिलीव, हे सिच्युएशन म्हाका हेल्प करतलो, हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो, तेका जाता. आपणा कांय दिश्टी पडना, आपणा फिलूय जायना, तरी पासून कितकोन हें जाता आपण तेका चिंतता म्हूण. आनी आमी चिंतता एक पाटी, एक आमी दुसऱ्याक दिताय उतर. म्हळ्यार एक पाटी सिच्युएशन जाता, आमी हें जाता कितकोन जातलें, केश जातलें. इट्स लायक कोण सायडीन कोण ना, कोण म्हाका वळखोवपाक कोण ना, कितकोन पावतलो आदार, कितकोन जाता हे प्रॉब्लेम, सिच्युएशन कितकोन सॉल्व जातलें. एक जाता न्हू सिस्टर? जाता, हय. सो एवरी टायम देवागे उतर आयकता आनी आमी ते लोकांगे टेस्टिमनी आयकता आनी ल्हान भुरगीं पासून आमकां जायती शिकयताय सिस्टर. हय हय, शिकयताय, सदांच शिकयताय. प्रेज गॉड. येस. सो आनी तेंची हय, तो देवागे प्लॅन न्ही आमकां आपणागे उतर कानार पडपाक. वय सिस्टर. आणि ते कित्याच्या रूपान येता, भुरग्या रूपान आनी कित्या रूपान आमी शिकयता. प्रेज गॉड. वय प्रेज सिस्टर. गॉड. सिस्टर ब्रदर विन्सेंट एक येयलो हांव थिंग आमी येयलोलो रेडींग येयलोलो ब्रदर विन्सेंट. गेलोलो? हय वय सिस्टर. सो बरें करून उतर दिलें तेणें, बरें करून टिचींग दिलें, मागणी केलें. कोणाक तेणें विचारलें कोणाक कितें हें करपा हांगा म्हूण, मागणी बीन करपा आहा म्हूण. म्हळ्यार जेन्ना प्रेयर केली आनी ते एनॉयंटींग अशें येयलें, सगल्यांक प्रॉब्लेम दूख कितें आसलो ती ते मागचे पयलीं गेली. म्हाका खबरच पडना. आनी ते बरी शिकवण दिली आंज बुडव्यांचेर आनी वर्शीप, वॉट इज वर्शीप म्हूण. सो बरी शिकवण दिली तेणें. जाय जाणांक बऱ्याक, चड जाण नासलो सिस्टर, म्हळ्यार कोण येयलो तांकां बऱ्या पडली. बऱ्या पडली. येस. बरी ऑसम. शिकवण दिली. प्रेज जीसस. वय सिस्टर. वाव. आनी कोण आहा रे उलोवपाक? कोण उलयना मुस्ता. बरें, आतां हांव उलोवपा लायत तुमकां सगल्यांक. आयज आमी बरें एक टॉपीक उलया. सदां जाता तो. मुगे आवाज येता? फातिमा, मायक वॉइस सारको येता आवाज. कोणागे तरी येता. या चोयता कोणागे आवाज येता स्क्रॅची. आलेफाते तुमी अनम्यूट करून उलयाय. ओके, हांवें म्यूट केलें म्हण हें करूं नाका. अनम्यूट करात, उलया, परतून म्यूट करात. प्रेज जीसस. आयज आमी उलया प्रेयर, दिसपट्टे मागणे आनी तेंकां कित्याक गरजेचें कळ्ळें. आमी येताय, हांव पासून हें टिचींग तुमकां न्ही, म्हाका झूम सेशन कोत्ताय, सगळें कोत्ताय आनी सगळें कोत्ताय, पूण आमकां देवा बोगले 1 to 1 आमी बसताय ना. हांव म्हणटा कितें कांसा जालो जीव, एक टिचींग आयकोता आनी कितें कोत्ता आनी मागीर मागणी करूंक बसलो म्हणटरी फोना जोता, मेसेज दिसती पडटा, ओ कितें दिसती पडटा युट्यूबाचेर. डिस्ट्रॅक्शन जाता न्ही. पूण दिसपट्टे मागणी म्हणल्यार कितें? मागणे, प्रेयर म्हणल्यार कितें?
हांव हे दिसांनी आतां हांव लास्ट वीक सान हे प्रेयर हांव शिकोता आनी एक पाटी शिकलो पाटी म्हाका रेवलेशन मेळटा कित्याक जाणो आमी सगळे कोत्ताय झूम कोत्ताय आनी हें आयकताय तें आयकताय पूण 1 to 1 आमी बसून टायम कोन्नाय देवा कडेन म्हाका दिसना आमी एक और असो कोत्ताय म्हण कळ्ळें आतां म्हाका कोणाको उलोवपा जाय जिवाको उलोवपा जाय एक बरें काम आहा ताचे कडेन मुगे एक बरी व्हडली गरज आहा हांव ताका बसून उलयता न्ही आनी ताका मुगे गरज सांगता चोय बाबा म्हाका ही गरज आहा म्हाका तुगे आदार जाय हो फातिमाको काम आहा म्हाका हांव सांगता फातिमा चोय म्हाका हें काम आहा पूण म्हाका तूं कडेन उलोवपा जाय बेश्टी सांगना हांव एक्सपेक्ट कोन्ना हांव बरें मातशें फातिमा हालो म्हणलें तें मुगे काम कोत्ता म्हण एक्सपेक्टेशन ना पूण हांव कितें कोत्ता मातशें तुका उलोवपा जाता म्हाका कॅन आय स्पीक टू यू तुका मातशें टायम आहा अशें कोन्न विचारता बरे भाशेन आनी तें मागीर म्हणटा वय म्हाका टायम आहा मागीर बसोता ताचे फुडली तेका एक फोन कोत्ता आनी उलयता चोय म्हाका हें बरें प्रॉब्लम आहा म्हाका तुगे हेल्प जाय मागीर फातिमा म्हाका सोल्युशन दिता आनी आतां देवागे उतरां आसून तें म्हाका देवागे उतर सांगता आनी मुगे काम जाता इन्स्टंटली जाता सो मागणें म्हणल्यार कितें ती सोयरीगत तें कनेक्शन तें सांगप म्हाका तुका कितें उलोवपा जाय कॅच अप चल मागीर मेळया बरें बाय मागीर मेळया चोय मेळपाकूच जाय आमी हे कम्युनिकेशन उलोवप रिलेशनशीप सोयरीगत वय मुगे वळखीते कळ्ळें दॅट इज प्रेयर इंटिमसी कनेक्शन एकदम क्लोज बॉन्डिंग आनी तें सोंपी न्ही सोंपें जायना तें बेश्टें जायना तें हांव आतां प्रेयर कोत्ता ना ताका प्रायस फारीक करूंक पडटा एकदम सोंपी न्ही तें प्रेयर करप सोंपो टास्क न्ही कित्याक तो दुस्मान येता तो दुस्मान त्या दुस्माना नाका तूं देवा बोगली बसलो न्ही तो तुका सांगपा येता तुका आनी काम कांय ना तूं थिंग बसत तें तुका काम कांय ना तो मागीर तुका दाखयता काम तें काम तुका बरें दिसता मागीर प्रेयर खूंय गेलें देव खूंय गेलो ना इट्स नॉट इजी सोंपेपण ना मागणी करून तूं एकलें बसोलें तुका सोंपेपण ना पूण देवा कितें जाय देवा आमी जाय आपणागे भुरगीं जाय आमगे सांगात जाय आमगे कंपनी जाय कळ्ळें आमी आपणा उगडास केलो जाय आमी आपणा बोगले येन आमची खबर आपणा सांगलो जाय आमगे गूट ताका सांगलो जाय आमगे आवाज ताका आयकपा जाय ओ माय गॉड सो कितें आमगे पासून भुरगीं आम कितें सांगपालें आमी बसून उलयताय न्ही आनी आमी सांगताय आमी आयकताय सेम वे आमी भुरगीं तेगेलीं मोगाचीं सो ताका आमगे आवाज आयकपा जाय आनी आमगे आवाज आयकलो म्हणटरी तो खुशाल जाता आनी तें आमी कितको कोत्ताय मागण्या वरून बसून बळा 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 आमच्या बापा सुर्गींच्या म्हणल्यार मागणें जायना बायबल कितें सांगता यू मस्ट गो इन युअर क्लोजेट एकसूरपणान कोण चोयत थिंग न्ही फोन घेवन बसत थिंग न्ही पूण तूं आनी तुगे देव कळ्ळें आनी तुमचे मदें आमचे मदें कोणय ना फकत देव आनी हांव सो तें कनेक्शन आमी बिल्ड कोत्ताय हिंग म्हाका हांव सॉरी कित्याक इंग्लिशीन स्क्रिप्चर चोयन हांव कोंकणीन चोवपा वयता म्हणल्यार सांडोता पूण प्रेज गॉड पवित्र आत्मा आमचे बगले हाय हे सेशन आमी पवित्र आत्म्यान घालया सो जेम्स घालया बाये जाकोब 4:2
सो आम म्हणटाय आम कितू मागणी केले, कितू पाट देवाको मागिले, कितू सांगता मागणी केले, कितू कोडे मिसा गेली, कितू आंगण केल्यो, पण देव मुगे मागणे ऐकना. तुम्ही होरेन देवाको मागिला, देवाको तुम बसून उलयले. सो हिंग देवागे उतर कित सांगत ते जेकब बाय काती काती Yes, sister. ओके तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. व्हड आशेन कित्याचे फाटी तुमी लागतात, पूण ती वस्त तुमच्या हातांत पडना तेन्ना तुमी तुमचे मोदें सोगडी जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागिनात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आम्ही मागताय, मागणी कोत्ताय न्ही, पण त्या मागण्या बारबो कोण आसोता, तो सैतान, एनमी आसोता, दुस्मान, डिस्ट्रॉय करपा ते मागणी. मागणी कोत्ता आसतो की जायते अटॅक आसताय, जाय चॅलेंजेस आसताय, जाय ट्रायल आसताय, तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार जाता. फ्रस्ट्रेशन जाता, आमकां राग येता आनी आम फ्रस्ट्रेट जाता, कित्या मुगे मागणें आयकलो ना, कित्या जालना, कित्या जालना, कित्या आमगे मागीर मन पिड्यार जाता आनी आमी मागणे शांतिकायेन करपा सुवाते आमी उत्साहपड जाताय, एंशियस जाताय. सो देखून देवागे उतर कितें सांगता, तुमकां जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागोनात, देवा लागीं मागोनात. देवा लागीं कितको मागपाचें, कित्या शांतिकायेन देवाको बसपाचें. देवाको 5 मिनटां मागल्या जायना, 5 मिनटां हय बाय बाय मागीर मेळया, आमी फोनाचेर उलयताय ते भाशेन, आमी कितें एकमुखाको आमकां कितें गरज आहा जाल्यार हांव सांगत ते भाशेन जायना. ते 5 मिनटान देवा समजना आमगे बस. देवागे उतर आहा ते उतर एकदम प्रेशियस. ते उतर घेन ते हावपाक आनी ते कन्फेस करपाक, ते उलोवपाक, ते भितरल्या आमकां ट्रान्सफॉर्म करपाक ते जायतो टायम लागता. आनी ती एक बरो प्रोसिजर तो, पूण तो आमकां ते मागण्यांची आस लागपा जाय, आमकां तान लागपा जाय. कळ्ळें देखून देव कितें म्हणटा, तुमकां जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी ते देवा लागीं मागिनात. सो तुमी तो टायम स्पेंड करनाय देवा कडेन. तो टायम देवा गेलो तो देवा आमी दिनाय. आमकां डिस्ट्रॅक्शन आसता, आमी संवसारा टायम दिताय आनी आमी वयल्या म्हणटाय कितें, म्हाका टायम ना, हांव बिजी आहा, हांव एक कितू काम आसता, हांव सारकी बिजी आसता. पूण तूं ओरां सोयऱ्यां कडेन, फ्रेंडां कडेन उलोवपाक टायम आहा, कितू वगत उलयलें तूं फोनाचेर, हांवूय 1.5 वर उलयलें, हांव कितें उलयलें कांय खबर ना. देवा उतर उलयलां ना, ताका देवा उतर आयकपा नाका, पूण 1.5 वर पिड्यार केलें. बसलो कडेन टीव्हीचेर कितें येयलें, अरे तें सिरियल हांव चुकयना, बसोता सिरियल चोयता, तितून देवा उतर आहा ना, तुवें देवा उगडास केला ना. पूण टेम्पटेशन येयलें आनी टेम्पटेशन फायट करपाक तुका बोड ना जालें. तें टेम्पटेशन येता तो दुस्मान तुका सांगता, हें चोय बरें सिरियल येयलां, हें कर, तें तुका जोयती पोवन कितें बोड ना तुका तें फायट करपाक, तेका झुजपाक, तें टेम्पटेशन येता तें बंद करपाक. तें बोड कितकोन येता, दिसा दिसपट्टी तो टायम उगडास रे, तो टायम, तो वेळ देवा गेलो, देवा बारबो स्पेंड केलो, दिसा दिसपट्टी तो वेळ आमकां घोटाय दिता, तो वेळ आमकां भोड दिता.
तो वेळ आमकां शक्ती दिता, तो वेळ आमकां सांगात दिता, तो वेळ आमकां सगळें दिता जाय ते, आनी तो वेळ एकदम मोलादीक. तो वेळ जेजून फुरसार प्रेस फारीक केलो न्ही, फुरसार सगळें आपणांगे आहलो तें दिलें आनी संपाडलें, आनी तेदोणो ताणें प्रेस फारीक केलो. आमगे लायफान आमी कितको प्रेस फारीक कोत्ताय, आमी आमगे टायम देवा दिन आमी देवा बुकली बसून आमी प्रेस फारीक कोत्ताय. वी पे अ प्राइस and God loves it. देवा एकदम बरें दिसता तें. कळ्ळें? आतां दुसरें चोया, जेम्स आयजाया 59 verse 16. सो देव चोयता आमी एकली बसून तुमी चोया, मातशें टायम स्पेंड केलो जाल्यार बरें दिसता, शांती येता भितरल्या काळजांत, मनांत. तुगे आख्खो तुगे जिवीत चेंज जाता, मोता जाता. पूण आमी कितें कोत्ताय, 2 दीस कोत्ताय मागीर बंद कोत्ताय न्ही. सो आतां आमकां देवागे उतर आहा, आमकां आतां सांगात आहा, आमकां आतां पावर आहा, आमकां आतां बुद्ध आहा, आमकां आतां उजवाड आहा. सो चल बाय. सिस्टर ते जाकोबागे मागीर तिसरा मागीर दुसरो गेलो न्हू आवेसवर, तिसरे आवेसवर चौथो आवेसवर दुसरी वोड. होय, चौथा आवेसवर दुसरी वोड. तिसरी वोडीन कितें आहा, तुम मागताय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमगे मागणे आहाय ती हे म्हूण तुमी खुद तुमगे बरपणा लागून मागताय, हो देवागे उतरा प्रमाणे न्हू ते मागणे. सो एक एक पाटी आमी रिलेशन दवरले. आतां सद्दां मनशाको देवाको मागताय आमी, मागणी म्हणजे एक रिलेशन दवरताय आमी देवा कडेन. जशें आमी आमगे माय कडेन, आमगे बायले कडेन, घोवा कडेन, भयणीको दवरताय. सो आमकां खबर आहा रिलेशन दवरल्यार आमकां एक ट्रस्ट आहा. तेश कोन्न तेका मातये मागे हितून बरोवन कितें सांगता, एक बापूय भुरगो बापायको गेलो आनी तेणें तर एक एग्जाम्पल एक सुरी मागिल्ली जाल्यार तो बापूय दिवपाना. कितल्या मागले, कितलो तुगे रिलेशन बरो आसूं, घोट आसूं रिलेशन, म्हळ्यार तो बापूय दिवपाना, कित्याक ते खबर आहा भुरगो तेगे जिवा वायट करपाक शकता म्हण. सारकें सिस्टर? सो आमी कितले मागले जाल्यार आमकां एक पाटी मेळपाना. मागीर आमी कितें कोत्ताय, एक पाटी आमी मागताय मागीर कितें जाता, भावार्थान मागताय, निराश जाताय, कित्याक जायना आमगेलें. तेका लागून आमकां कितें, जेन्ना आमकां सोजमणी मेळ्ळी, आमकां आतां उतरां मागणे आमकां भाव भयणी एकठांय जालीं, देवागे उतर दिता, आमकां मागीर तें उतरां सोजमणी मेळटा. कित्याक जायना आमगेलें? पोत्तून या थिंगा 3 आहा थिंग मागीर या पोत्तून. ओके सिस्टर. सो आयजाया 59 verse 16. बरें, चल केती, बाय. कोणूच ना म्हूण ताणें पळयलें, कितेंय तरी करूंक कोणूच फुडें सरोना म्हूण ताका अजाप दिसलें. म्हणून आपल्याच बावल्याचें ताणें बोळ घेतलें आनी आपलेच दयाळायेचें नितीवंतपण धरून तो फुडें सरलो. प्रेज गॉड. कोणूच ना म्हूण ताणें पळयलें, तशें जायना. तो चोयता, कोणाकू टायम ना मागणी करपाकू, कोण ना, कोणालो आवाज म्हाका आयकूं येना, कोणालो आवाज म्हाका आयकूं येना, कोणालो आवाज म्हाका आयकूं येना, कोणू फुडें सरना. देखून ताका अजाप दिसलें, आपूण बाप, आपूण तांकां सोदिता, आपूण तांकां रावता, पूण कोणाकू टायम ना. तो कितू दयाळ बाप, आनी तो कितकोन रावता आमकां, कितकोन आमगे कंपनी तो सोदिता. पूण आमी कितें म्हणटाय, टायम ना, हांव बिजी आहा, म्हाका मातशें ओगूत जाता. पूण तो रावता, कित्याक तो दयाळ, तो नितीवंत, तो फुडें सोदता सगळे टायमार. पूण आमकां कितें जाता, पोत्तून या जॅकोब 4:3 या. पूण आमकां कितें जाता,
संसार दिसती पडटा संसार सारको झगझगता कळ्ळें देवागे लायफ एकदम बोरिंग दिसता पूण संसार आमकां कितें दाखयता वाव आयज बरें हें आहा आयज थिंग पार्टी आहा आयज थिंग हें आहा आनी आमकां हें जाय हें मोटर आहा हें आहा चल बाय खेती तुम्ही ग्रेस्काय मागतात आणि देव ती तुमकां दिना कित्याक वायटव्या मनीस तुम्ही मागतात म्हणजे तुमच्यो वंडवण्यो भागोवन ती ग्रेस्काय बोगडावंक तुमचें मन आसा होगडावंक तुमचें मन आसा आमगे मागणी म्हणल्यार कितें आमगे फोकस कित्याचेर आसता आमी संवसारांत जियेताय न्ही आमगे फोकस कितें आसता पयशांचेर आवय म्हाका जाय पयशे जाय म्हाका ग्रेस्काय जाय मुको हें ना मुको मोटर ना मुको मोटरसायकल ना मुको बरें व्हडली बंगलो ना मुको म्हणजे ना 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 पूण देव कितें म्हणटा तें तुमकां दिल्यार तुमकां वायटा पडटलें देव ती तुमकां दिना कित्याक वायटव्या मनान तुमी मागता तुमगे इंटेंशन सारकें ना देवागे उतराची तुमगे इंटेंशन ना देवागे उतराची तुमकां ओळख ना आनी तुमी त्यो संवसाराच्यो गुंडवण्यो म्हणजे संवसारा आस बागोवपा तुमी मागताय पूण तें टेम्पररी देव जाणो तो बरे बाप तो नितीवंत बाप तो एकल्यागे आमगे गरज जाणो आनी तो तुका बरें पड जाल्यार दितलो पूण तुका जाय ते दोनी तुवें मागपा जाय मागणी करपा जाय सोदूं जाय ताका प्रेस फारीक करपा जाय वेड करपा जाय ताचे पुकलेक आनी संबंद करपा जाय त्या कोडे कळ्ळें आनी संवसारा मनान न्ही आमकां जाय ते भाशेन मागप न्ही कित्याक तेगे खुशी जाय आमकां तो जाणो तो बाप सो तो टायम एकदम गरजेचो कळ्ळें 59:16 घाल आमी नो 64:6 घाल बाये सो आनी देव कितें म्हणटा आतां मागीर कितें जाता एक पाटी आमी एकमेका सांगताय आनी कितें कोत्ताय आनी आमी कितें म्हणटाय ते बेजार कोत्ताय न्ही सो देव कितें म्हणटा तुका तूं जाणो कितें कोन्न मागणी करपा जाय ती तूं मुगे भुरगें तुका हांवें उतर दिलां तुका हांवें प्रॉमिस केल्या कळ्ळें मुगे उतर तुका आहा 64:6 सो तो कितें म्हणटा चोया हिंगा सो एकदम गरजेचें आनी म्हाका दिसोलें मुगे हें नीड मुगेली हें जाली कितें जाणा हांव मागणी कोन्ना हांव फकत प्रेयिंग इन टंग्स कोत्ता मागीर सोगले बारबो बसोता पूण मुगेलो टायम देवा बुगली ना मुगे देवा बुगले कनेक्शन ना आनी तें म्हाका त्रास करपा लागोलें भितरल्या भितर आनी देखून हांव हे प्रेयरा खबर शिकपा लागोलें आतां स्टडी करपा लागोलें हांव कितकोन म्हज्यान टायम स्पेंड करपा जाता कितकोन म्हज्यान सगळे वेळा देवा बरोबर रावपा जाता यू नो टांगसान प्रे करपा पासून पूण कनेक्शन आसपा जाय न्ही करून प्रेयर केलें म्हण जायना तें कनेक्शन कितको बिल्ड करचें सो तें म्हाका भितर त्रास करपा लागोलें कळ्ळें सो वाच बाय तुका उल्लो मारतलो कोणूच दिसना कोणूच उठून तुका शेरोना वचना कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां पाठ केल्याय आनी आमच्याच खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां सोडून दिल्याय सो तुका उलो मागतलो कोणूच दिसना तुका तुका उलो मागतलो कोणूच दिसना कोणूच उठून तुका शेरोना वचना कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां पाठ केले कळ्ळें आनी देव आतां कितें म्हणटा तो कितकून आमकां हें कोत्तलो ताका तो गॉड इज लव तो आमकां पनिश करना तो आमकां त्रास करना
कळ्ळें? तो आमकां कितें त्रास करना, पनिशमेंट दिना न्ही, पूण तो आमकां एक भाशेन डिसिप्लीन करता. कळ्ळें? तो आमकां वेळ दिता, तो आमकां चान्स दिता, एक पाटी न्ही जायते चान्स दिता. कित्याक तो मोगान आमकां आपणावपासून दिता आनी तो आपणागे उतराचेर आमकां नियाड करपा शिकयता. कळ्ळें? आनी ती तेगे व्हडली प्लेजर, व्हडली गर्व तेका आमी आपणागे उतर जाणयतात ते भाशेन. सो हिंग आमकां कितें जाता, तो आमकां लिपल्या भाशेन दिसता. कळ्ळें? देव कोणू उलो मारतो ना, कोणू दिसना, कोणूच उठून ताका शरणां वचना. कित्याक म्हणल्यार ताणें आमकां फाट केल्या. म्हणजे तो आमकां लागून लिपोल काय? तो आमकां दिसती पडना म्हूण लिपोल काय? कितें जालें काय? सो चिंतपा हें न्ही, कित्याक आमी ताका वेळ दिलो ना. आमी ताका कितको सोदतलीं? आतां तो हूंय आहा जाल्यार पासून आमी देवाक कितकोन सोदतलीं? आमकां खबर ना आमगे देव हूंय आहा म्हूण. कित्याक आमी ताजे बोगले टायम केलो ना, कॅच अप केलो ना, कनेक्शन केलो ना, ताका फोन केलो ना, ताका उलयलो ना, कितू तेंप जालो. सो आतां आमकां ताका कितको सोदपाचो? कळ्ळें? आतां आयजाया 45:15 कितें सांगता चोय. सो ते भाशेन देव कितू दोयाळ, तो बाप खरो पूण कितलो दोयाळायेन बोल्लोलो. कळ्ळें? आनी ताणें आमकां भुरग्यां सगळें दिलां. आनी लास्ट आपणागे पुता पासून सॅक्रिफायस केला. काल वाच बाय. खरेपणी तूं लिपोन रावता तसलो देव, इस्रायलाचो देव तूं, तारक तूं. प्रेज गॉड. सो लिपोन रावपी देव कित्या म्हणटणे? कित्याक आमी कितें म्हणटाय ताका, कूड, फ्लॅश, आमी मागणी कोंताय ते जाणो, आमी ओबिडियंट कोणा जाताय? आमगेले मुनीसपणाक, आमगे फ्लॅशाक. कळ्ळें? आमगे आत्मो एकदम पयस आसता. आमगे आत्म्याको कनेक्शन ना. आमी सारकी बुल्ले संवसाराक. आनी सगळो गडबड आमगे मनांत. कित्याक ती देवागे शांती ना, तो देवागे टायम ना, तो देवागे उजवाड ना. कळ्ळें? तो देवागे पावर ना आमचे भितर. कित्याक आमी तो पावर सोदूंक गेलो न्हय. आमी तो देवा कडेन वेळ स्पेंड केलो ना. तो लिपून रावत तसो देव न्ही, तो आमकां मोग दिता तसो देव, तो आमकां सोदून हाडटा तसो देव, तो आमकां शांती दिता तसो देव. पूण ताका कितें जाय? आमी डिसिप्लीन जालोलीं, आमी ओबिडियंट जालोलीं आनी आपणागे उतरा वरवीं आमी रोसरोशीत जालोलीं, आमी खुशाल आसलोलीं सदांच. कळ्ळें? सो तो आमकां ते भाशेन आमकां डिसिप्लीन करपाचो दिता. आनी आमी बसून ताजे बोगले बसताय ते जाणो, आमगेलो स्पिरीट, आमगे आत्मो नवसोदता, आमगे कूड, आमगे मन ट्रान्सफॉर्म जाता, नवसोन्नी जाता आनी आमगे जिवीत बदलता. तशें करून घालया आमगे जिवीत आख्खें बदलता. सो आतां देवागे उतर पासून आमी आयकून आमकां कितें जालां? आमी पयलीं आहलो तसो नाय. आतां आमी जाणोय तो वाट, सोत आनी जिवीत आमगे जेजू. सो आमी वाट खंयची धरपा ती जाणोय. आमी मातशें चुकोल जाल्या पासून आमी पोत्तून येताय. कळ्ळें? जिविताची बदलणी जाता, मन बदलता. पूण आमी तो वेळ दिवपाकूच जाय. तो एकदम गरजेचो. कित्याक आमचे भितर पावर हें जावपा, तो कितें म्हणटाय ताका, फायर. कळ्ळें? पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. ते मागण्यान आमी ताका टायम दिल म्हणटरी आमकां तो पावरफुल करता, आमकां तो प्रेयरफुल करता आनी आमचे बोगले तो आमी तागेली ताका जाय आमको कनेक्शन केलोलें आनी तो आमचे मागण्या वरवीं आमगेलें कनेक्शन एकदम घट जाता. आनी
आमकां आनी कित्या लागून न्ही, आमकां जायते अटॅक येताय, जायते ट्रायल्स येताय, जायते टेम्पटेशन येताय, कळ्ळें. पूण त्या वेळार कितें जाता, टेम्पटेशन येता तेदोणो आमी जाणोय कितें करपा तें. आनी जोरी मागणें आमचे भितर ना, उतर आमचे भितर ना, आमी कितें कोत्ताय, ओ ज्योचोय रे म्हाका कितें जालें तें, सगळी लादीन सांगिल्ली, सगळें नाकतें तोंडांतूं भायर काडलें. देवा उतर उलयलें ना, कित्याक म्हाका उगडास येयना देवागे उतराचो, आनी देवा पासून उगडास येयना, म्हाका फकत उगडास येता म्हगे प्रॉब्लेमाचो. ते भाशेन जायना. ते मागणें तर तूं बसोता, तूं टायम स्पेंड कोत्ता, तुका ती घोटां येता, कळ्ळें. आनी आमकां देवान सगळो वेळ दिला, वेळ ना म्हणपा जायना. आमकां दिसा 24 वर दिलें. मोबायला डाटा आहा जाल्यार तो डाटा कंटिन्यू जाता न्ही. डाटा आहा, आमी पॅकेज घेताय ती, दुसरे म्हयन्या मेळटा तो डाटा, कळ्ळें. सो हिंगा आमकां दिसा कितू वरां हाय, 24 वरां. ती दुसऱ्या दिसा मेळनाय आमकां, ती 24 वर आयजू काबार. मागीर आमकां राती आमी जोडटी दिवपा जाय, ते 24 वरां भितर हांवें कितें केलां, आज दीस बरो गेलो, कितें केलो काय हांवें, ते सिरियल चोयलें, हांव तेका उलयलें, आतां तेका पासून मेळून येयलें, तेगे काजार आहलोलें थिंग गेलें हांव, आनी कितें केलें, अरे मागणी हूंय केलें, देवा कितू वेळ दिल तुवें, कोण म्हणना, आमी उगडास कोन्नाय, देखून देव म्हणटा. हांव रावतां पूण कोण ना, हांव सोदून भोंवतां पूण कोण ना, कोणा टायम ना. देखून आमकां थंड येताय तेदोणो कितें जाता, आमी सांडटाय, तेदो मागीर रडपाक कमेस करताय, तेदो मागीर मागणी कर, म्हाका मातशें म्हजे पासत मातशें मागा, मुको जायना. आतां तुमी सगळीं म्हाका दिसना कोणू मुट म्हूण प्रे फॉर मी म्हूण. आतां तुमी सगळीं जाणोय तें उतर घेवन कितें करपा जाय तें. आतां तुमी सगळीं जाणोय तो लडू देवागे उतर घेतलो म्हणटरी लडू कोण येता तो, तुमकां कोण सांगपा येता तो, तें कित्याक तूं कितें कोन्न तुका वेळ आहा, तुगे लायफ कितू बिजी आहा, थिंग वचून हें तें पिक्चर चोय. मागीर तूं जाणो ती अटॅक येता, मागीर तूं जाणो हुंयची उतर दीन तेका कुशीन काडपा जाय. विक्ट्री जोयत कोणागे जाता, तुगेलें, कित्याक तूं देवागे भुरगीं जाता, तूं देवागे उतर घेवन तूं शिकोता, कळ्ळें. सो ते मागणें एकदम पावर आहा, आनी आमी तितून भितर रावलीं, ते कॉर्नरांतू, ते जाग्यां भितर रावलीं, ते मागण्या भितर रावलीं, तो पावर आमकां आहा, आमचे भितर तो पावर दिसती पडटा, ती लायट आमचे भितर दिसती पडटा. आनी आमकां आमी एकदम कितें म्हणटाय, शायन जाताय, आमकां उजवाड दिसती पडटा, आमकां काडूंक ना. आमकां रडपा येता, हय, कितें केन्ना कितें जालें रडपा येता, पूण रडपा कितें येता, कितलें मुगे प्रॉब्लेम जावं, मुगे देव म्हजे बारबो आहा, देवान म्हाका सांगिलां, देवान म्हाका प्रॉमीस दिला, मुगे देव आपणागे प्रॉमीस केन्ना सांडना. सो तूं रडटा आनी तूं देवा सोदिता, कळ्ळें. आनी तूं पोत्तून बसोता तें देवा बुगलेक, आनी देव मागीर तुका उलयता, देव आपणागे कितें आहा तें तुका सांगता, आनी कितें जाता, तुका तागे आवाज आयकूं येता. जेरमाया 29:11 घाल बाय, 11, 12, 13. सो आमकां दूख जाता तेदोणो देवान जाय म्हूण जायना तें, तो दुस्मान येता म्हूण नाडपाक. पूण आमकां देव कितें सांगता, अरे तूं कित्याक भिता, तूं मुगे दूख, तूं मुगे पूत, तुजेर मुगे केसो प्लॅन आहाय तें तूं जाणो, तुका खबर ना पूण हांव जाणो, तुका रोचता आसतना हांवें केसो प्लॅन केले ते तुजेर, आनी ते प्लॅन म्हणटाय ते तुका वयर व्हरपाचे, तुका अशें तशें हालपा प्लॅन न्ही ते. सो वाच बाय 13 पासून वाच. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तूं म्हजेशी येवन
म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों. सगल्या काळसान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. प्रेज गॉड. सो तुम्ही सगळं ऐकलं तुम्ही सांगता नाका आणि सगळं पाट आमी म्हणटाय न्ही, पूण लास्ट एक उतर चोय, हांव तुमकां मेळटलों सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. सगळे काळीज घेवन थिंग बसत जाल्यार, सगलो काळीज घेवन तो वेळ दित जाल्यार कळ्ळें. तुम्ही म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. हांव लिपू वचपाना. म्हाका तुमकां म्हाका सोदूं येवपा पडपाना. हांव थिंगा आसतलों आनी तुमी मागणी कोत्ताय तितली हांव आयकतलों. आनी हांव सगळें तुमी म्हाका सोदूं येताय तेन्ना सगळे काळजान तुमी म्हाका सोदूं येशाय जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों. वाव. सो तो आमकां रावता, तो आमगे सांगात दवरपा रावता. सगळी काळीज आमगे सगळे काळजान आपणाक उलोवपा तो आमकां रावता. कोण रावना ते भाशेन, कोण केअर कोत्ता. आमी म्हणटा हांवें सांगिल्लें ताका पूण तो खूंय केअर कोत्ता. पूण देव केअर कोत्ता. देव आमकां रावता आनी आख्खे काळीजान देव आमकां उलोवपा सोदिता. प्रेज गॉड. मॅथ्यू 26:41 घाल बाय. सो जेजूगे पासून लायफ चोय. जेजू जियेलो आमचे भाशेन मनीस जाय न्ही, पूण जेजू सगलो वेळ मागणी कोत्तालो. आमी उलयताय, हॅलो कॅटी केशें आहा गो तूं, कित केलें गो आजू, अशें करून जेजू उलयतालो. आमी चोयला खूंय ते सुबेज उलोवप न्ही. बरें, मागीर कॅटी कितें सांगता, आयज आपूण हिंगेलें हें केलें तें केलें. मागीर हांव आनी एक उतर घाता. सो आमी उगडास दवरपा जाय. आमी कोण ती ते उतर गरजेन न्ही. हाय हॅलो केशें आहा बाय तूं, आय एम ब्लेस्ड. देवा कृपेन हांव बरें आहा. देवा नांव घालपा जाय सगळे एका. कित्याक मागीर तूं दुसऱ्याक कितें कोत्ता, देवा उगडास दुसऱ्याकूय तूं करपा दिता. हय कोरी हे वाच बाय. तुमी ताळणेत पडना जावं जागृत रावात आनी मागणे करात. आत्मो राजी आसा खरो पूण कूड असोप. सो करेक्ट. हांव सांगिल्लें तुमकां हें टिचींग तुमकां न्ही, हें टिचींग म्हाका आनी म्हाका. कित्याक म्हाका मुगे आत्म्या म्हाका एकदम कितें जाता, प्रॉब्लेम जावपा लागले म्हाका. अरे हांव मागणी करना, हांव फकत टिचींग आयकता, हांव फकत हें कोत्ता. पूण ताळणी येताय तेदोणो ओय जाणो हांव जाणो हँडल करपाक, हांव जाणो ती ताळणी कितें येता, हांव जाणो तें उतर कितें करपा जाय म्हण. पूण मोको इंटिमसी ना. मुगे लायफ कितें हितू बिजी आहा, हांव कितें हितू बिजी आहा. म्हाका टायम कितें ना देवाको बसून उलोवपाकू. डिस्ट्रॅक्शन कितें आहा, कित्याक तो जाणो मुको कितें आहा तें, म्हजे भितूर कितें आहा तें तो दुसमान जाणो. सो ताळणेन पडोना जावं जागृत रावात. पे अटेन्शन, बी विजिलंट आनी प्रे. मागणी कराय, मागाय, देवा सोदूं वसाय सगळे काळजान. कळ्ळें. आतां आमी भोंवता आसतना चलता आसतना आमी टांगसान प्रे कोत्ताय न्ही, व्हेरी नायस. पूण सोदूं काळजां सां करपा जाय तें काळीज कनेक्शन. कूड आमगे वचकोत, आमगे आत्मो राजी आहा कनेक्शन करूंक. पूण कूड आमकां ओडिता, कूड आमकां दिना. कित्याकू टेम्पटेशन येता. सो आमी चतूर रावपा जाय आनी फकत मागणें. ते दीस फातिमा म्हणटालें जिजस पासून म्हणल्यार जाता, कनेक्शन जाता. सो जिजस आय लव यू, जेजू आर्कान जेजू, आर्कान जेजू, महिमा जेजू, आर्कान जेजू. सो जेजू आमचे भितूर हाडपा जाय, मत हाडपा जाय.
कनेक्शन करपा आनी वेळ मेळटा जाणो आमी ते कडेन टायम स्पेंड करपा जाय. ओय कितें जालें जेजू अशें जालें हें जालें तें जालें ताका उलोवपा जाय. आनी ते दोन आमकां गोटा येता. कितली डिफिकल्टी येवं आमकां आमकोडे हातियार आहा. आनी भितरल्या भितर आमकां आमी उपास आयज उपास केलो न्ही सगल्यांक कळटा आयज सिस्टर मारियान उपास केलो म्हण. हांव सांगोता तूं जाणो आज म्हाका उपास केलो आयज सकाळसान जेल ना हांव. मागीर फ्लाविया कितें म्हणटलें हा वय उपास कोत मस्ती बरी. पूण हांवें कितें केलें सांगिल्लें उपास केलो म्हण. आनी दुसरें कितें केलें तोंड सामकें दाखयलें उपास केलो म्हण. पूण जेजू कितें कोत्तालो जेजून उपास केलो ना 40 दीस उपास केले ताका टेम्पटेशन केलें. पूण तो मागण्या रावलो. आनी चोय आमी सगळीं जाणां जेजूगे लायफ कितें जाता तें मागण्या रावन. सगलो वेळ सकाळीं सांजे राती मागणी करपा लागलो. सो ते भाशेन आमगे नरिशमेंट आमगे मसल घट जाताय स्पिरिच्युअल मसल घट जाताय. आनी सांगिल्ले ते भाशेन आमगे मन दुसरें जाता. आमगे जिवीत बदलता मनान नसोनी जाता. आनी ना आमी न्हिदूंक गेल जाल्यार जालें आमकां तो रावता अटॅक करपाक. चोर येता चोरूंक मारूंक आनी आमगे निसंटोन करूंक. पूण आमकां कितें जाय तें जिवीत जेजून दिलें तें. जेजून आमकां तें जिवीत जैतिवंत केलें तें जाय आमकां. जेजून आमचे पासत सगळें दिलां तें जाय आमकां. आनी तें आमच्या कितें करून घेवपा जाता मागण्या वरवीं. थँक यू. कळ्ळें? 1 Thessalonians 5:17. सो आमी मागणी कोत्ताय जाणो आमी कितें कोत्ताय देर गोट्टाय कोणाकू देवाक आनी आंजी पडव्यांक. आनी आमी मागणी कोण नाय ते जाणो देर गोट्टाय कोणाकू ते दुस्मानाक ते सैतानाक. जाल्यार आमकां गरज ना ताची. तो आमगे पांयां पोंदा आहा. तो आमगे देरार उगडपा आमगे सोयर न्ही तो भायर. सो आमी देर उगडया मागण्यान देवाक आनी तागे राजाक आंज बडव्यांक. आनी आमकां गोठाय आमकां बरेपण दिवपा देव आमकां उलयता. सो वाच बाय. थांबोन आसतना मागणे करात. ओके ते दुसरे वाच 18. होय. आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सवे अशें करून तुमी देवाची खुशी पाडटात. प्रेज गॉड. सो थांबोन आसता हुंय मागणी करे कोत्ताय काय आमी. आमी हिंगसान गेली थिंग कोण मेळ्ळो हाय एफ्रम केशें आहा गो तूं गोंय आहा दुबय आहा जालें कॉमेस. मागीर आमी हांव सांगता स्टोरी मुगेली मागण्याची उतरू उतर भायर काडटाय ते मागणे उलयताय आमी उकडास करया थोडे उलोवपाक आनी चड वेळ कनेक्ट जावपाक. कित्याकू सगळ्यांनी सांगिलां अलिफान मंडे बरें टिचींग दिलें आमी म्हणटाय अलिफा वाव व्हेरी गुड. चोय देव कितकोन मनशां उजार करता. आमी तर तयार नाय जाल्यार आमकां देव उजार करना. आमगे बाब जो चोय सगळ्यांक उतर दिता आनी देवागे राजा एकठांय करता एक्सपांड करता देवागे राज. कितकोनू तो उतरां ताका उडोवया कळ्ळें. आनी देवागे उतराची ओडोक आहा जाल्यार म्हणटरी देव आमकां उजार करता. आमी उदके आसपा जाय आमकां उजार करपाक. कित्याक आमी तेगेलीं आयदनां. तो पोटर तो कुंभार आनी आमी आयदनां. सो तो कुंभार आमकां मोल्ड करता. कित्याक आमकां रोचता आसतना तेगे प्लॅन आहा. तो प्लॅन तो फुलफील करपा रावता. तो प्लॅन तो जाग्यार घालपा रावता. पूण आमी तयार जावपा जाय न्ही. आमी तयार जायनासतना
तू कर मरिया हें तू कर हांव सांगत ते भाशेन मानदार करपा तशें कोण ना तो मोगाड बापूय सो आमी कितें करपा जाय तो ते फकत फोकस आमगेलो देवाचे आसपा जाय आमकां तयार कर आमकां उजार कर आमकां वाट दाखय आमकां बुद्ध दी विजडम बुद्ध दी आमकां तयार कर आमकां दाखय लायट उजवाड दाखय आमकां नाका सो आमी जेजू पासून मोडले न्ही उतर जाता आनी एक हांव हें म्हगे प्रॅक्टिकल ओके हांव तो स्क्रिप्चर उजार कोत्ता जॉन 1:4 हांव न्हू हें म्हाका रेवल्युशन सो हांव ब्रीद कोत्ता ब्रीद इन ओके हांव ब्रीद इन कोत्ता तेदोणो ग्रेटर इज द स्पिरिट ऑफ गॉड हू इज इनसाइड ऑफ मी मुझे भितो आत्मा हा तो गोट हा जो इति वंत हा सो ब्रीद इन आनी then the spirit of God that is then the evil spirit that is in the world then the evil spirit that is in the world so तू हांव कितें सांगत टू गेट इनटू प्रेयर ते प्रेयर मोडान येवपाक ते मागण्याच्या मोडान येवपाक तुका बसून मागणी करपा नाका आमच्या बाबचा टाटा म्हणपा नाका तू कितेंय पूण तुवें कॉमेस करपा जाय एक प्रेज एंड वर्शीप कांतार घाल त्या कांतराचेर तूं मेडिटेट कर कळ्ळें आनी जेजू मोडी तूं भितर केन्ना तो पवित्र आत्मा एक्टिवेट जाता आनी तूं भायर काडटा तेदोणो ते फ्लॅश भायर सरता तुजे भितर कितें नाक तें भायर सरता नाजाल्यार बारीक चिंतून चोय तूं ब्रीद कित्याक कोत्ता हुस्कार काडटा तूं आनी मागीर तो हुस्कार भायर काडटा कितेंय पूण तूं भायर काडटा न्ही तें नाक तें भायरूच तुगेलें सो तो हांव तो स्क्रिप्चर उजार कोत्ता म्हाका 1 John 4:4 सुपुल्ल्या भुरग्यांनो वाचक बाय खेती सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुम्ही देवाची आनी तांचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुम्ही जोईत वेला कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस ओदीक बोलिश्ट सो तुमच्या म्हणपा जाता तुमगे ओन उतरांनी कळ्ळें जो मुज भितो हा बारीक लांब हुस्कार घेवन जो मुज भितो हा तो भायर संवसारां हा ताज्यावन बोलिश्ट तो मुगे देव कळ्ळें आनी हे उगडास दोन ते मागणे आनी मागीर तूं कितें जाता तुगे स्टेजीस जाताय त्यो तूं कॉमेस कोत्ता आसतना मागणी करना तूं कॉमेस कोत्ता आसतना तूं देवा आर्ग दिता तूं देवा भोगले येता तूं देवा सोदिता आनी मागीर तूं देवाको उलोवपा लागता तूं देवाको उलोवपा लागता तेतून तूं सारकें ताजे भोगले बसता तुका दिसती पडटा तेगे कितें म्हणटाय तेका तुका तेगे लायट दिसती पडटा तेगे आसने तुका तूं अनुभवता कळ्ळें आनी तो टायम एकदम क्लोज जाता एकदम कनेक्ट जाता तूं ते कडेन आनी दिसा तूं खरें हुस्कार येताय भितर जाय तें भितर भरलो आहा तुज्या तूं लांब हुस्कार काड आनी सांग जेजूस आय लव यू आर्कान जेजू महिमा तुका महिमा जेजू अशें कोन्न कित्याक कितें कोत्ता तूं ताजो उगडास कोत्ता तूं मागणी कोत्ता तूं ताका टायम दिता सगळे वेळार तूं मागण्यान आसता पूण तो वेळ तो एक और इवन हाफ एन आवर तुगे सारकें बिजी लायफ जाता इवन हाफ एन आवर कोरें आनी चोयाय जिवीत बदलतलें सगळे लायफां वचून हाय सगळ्यागे लायफां ट्रायल्स आहाय आनी सगळ्यागे लायफां एटॅक्स आहाय आमी सगळे हाय तो आमकां एटॅक करपा येताच तो म्हणपा ना वाव तूं बरें काम कोत्ता म्हणपा ना तो आमकां तो एटॅक करपा येता सो तें एटॅक करपा आमकां हातयार आहा आमी जाणोय तें हातयार खंयचे तें आमी जाणोय खंयचे देवागे उतर उजार करपा तें आमी जाणोय तरी आमी मातशें आलोली कोणा फोन करपा तो आमी जाणोय कळ्ळें सो ते भाशेन सगळें आमकां जेजून दिलें तें एकदम पावरफूल पावर आहा ताका लायट आसता न्ही लायव्ह वायर आसता घरांत
आनी तो लायट हा तो बल्ब पेटलो आहा जाल्यार हांव ताका हात लायना न्ही थिंगी तो वायर आहा ताका हांव जाणा म्हाका शॉक येता म्हण कित्याक ताका पावर आहा तेच भाशेन ते देवागे उतरां पावर आहा ते देवागे उतर आमचे भितर आहा ताका पावर आहा कळ्ळें आनी तो पावर आमचे मदीं कितें करून क्रिएट जाता अशें करून आमी रिलेशनशीप केली म्हणटरी अशें करून आमी ती सोयरीगत केली म्हणटरी ते कनेक्शन आमी सदां पेटोवन दवरलें थिंग स्विच पेटोवपा जाय तो स्विच पेटोयना जाल्यार तो कनेक्ट तो म्हाका शॉक जावपा ना मुगे बल्ब बंद आसल्यार म्हाका कितको शॉक येतलो तो ऑन करपा जाय स्विच ऑन करपा जाय कळ्ळें आनी आनी सदांच आमगे काडीज सदां निवड आसना मेड आसता ते मेडे बाकेटी एग्जाम्पल घेताय आमी तो ब्रदर जॉन्सन सदां मेडे बाकेटी एग्जाम्पल सांगता मेडे उदक रेबड ते तर नडाको धरलें ती बाकेट घसघशीत उदक पडलें ते क्लियर जाता उदक निवड जाता ते भाशेन देवागे उतर ते सात दिसपट्टी आमी तर तें उतर घेवन देवा बुगली बसोली ताका सोदून बसोली आमगे जिवीत बदलता आमगे मन बदलता आनी कितें जाता आमगे बाब जो चोय सगळे उतर दिता ते भाशेन हालो म्हणलें मुझ पासत मागा आमी म्हणपा पावनाय आमी देवागे उतर सांगताय आलिफा आमकां सदां सांगता हांवें ताका मागीर हें उतर दिलें तें हांवें देवागे उतर सांगिल्लें तें हांव ऑटोमॅटीक येता कित्याक तो पवित्र आत्मे आमी सदां एक्टिवेट करताय आमी पवित्र आत्मेक उलयताय आमी मागण्या रावताय तो मागीर आमकां फायर तो भितर फायर आहा तो आमकां क्रिएट करता सांगता का चल ताचे पासत वचून मागणी कर चल ताका वचून चोय आमी जेवा म्हणटाय कितू लोकां तो उलयता कितू लोकांक सांगता तो आत्मो ताचे भितर आहा तो ताका धाडटा हो सांग आपणागे खबर सांग ताका लोक आयकना एक पाटी दॅट्स ओके पूण मुखार वता फोर्स येता पावर येता कळ्ळें आनी ते एक बॉन्ड आमकां ताचे बगले बसून शांतीन आमी ताका उलयली आनी बरे भाशेन आयकिलें तो की तो आमकां उलयता एक बूक पासून घेवन बसपा जाता हांव बूक घेवन बसता बसत तेतून कित्याक म्हाका तो आवाज आयकूं येयलो म्हणटरी हांव बरयता प्रेज गॉड आनी खरें इट इज व्हेरी ब्युटिफूल आयज म्हाका जालें हा आयज सांगया सगल्यांकू सांगया आनी सगल्यांकू तो टायम करया कित्याक आमकां एक पाटी आमी एकली आसताय घरा पूण आमी कितें करता आतां आनी कितें करता हांव हें मातशें चोया हें मातशें करया हें मातशें ना आतां कितें करचें प्रायोरिटी नंबर 1 एमर्जन्सी नंबर 1 पयलीं प्रेयर करया आतां म्हाका टायम आहा हांव हें करबो आतां हांव बसता आनी प्रेयर करता कोण येयल्या ना हांव मेळना तुमकां आतां सो हांव तो टायम देवा दिता 2 वर दिवपा जाताय पूण हें करूं दिता पयलो चोया कितें जाता सो हे आमकां देवागे उतरां कितू ओडोक आसता सगळीं चोय आतां म्हणटाय आतां आमी अर्द अजून म्हणटाय सिस्टर हांव आतां न्यू आहा शिकत थिंगा आहा केदोन शिकोन जाता रे सायबा हांव शिकत थिंगा आहा हांव न्यू आहा तुमचे भाशेन म्हाका उलोवपा जायना अरे आमी कितें को उलयताय आमी देवागे भुरगीं जाल्यार तुमी देवागे भुरगीं न्ही तूं आनी केदो शिकपा रावता सो ते भाशेन बरें तूं कोण शिकयतलो कोण ना तुका शिकोवपा तुजे भितर आहा तो तुका शिकयता पूण तुवें ताका सोदून वचपा जाय तुवें ताका उल मारपा जाय तुवें ताका सोदूं जाय आनी उल मारपा जाय ताका आवाज करपा जाय ताका ताजो हुस्को करपा जाय तुवें तो मागीर तो मोगान तुका शिकयता आनी तो शिकयता तसो तुका कोणा कडेन शिकोवपा जावपा ना आनी कोण तुज मोगूय करपा ना सो उगडास दर्या कळ्ळें आनी मुको जायते आहा सांगपाक कितें हांव म्हाका कितें जाता तें हांव बरयता ते पॉयंट पूण उगडास दर्या आनी आमचे पासत कितें आमी सगळीं हिंगा हाय देवागे काम करपा देवान आमकां आपयलें म्हूण देवा गेलो आमचे वयर प्लॅन आहा म्हूण
कळले आम्ही सगळे हाय आणि तो म्हणटा आपणा बगले ये आपणा सुदे आपणा जाय तुम्ही आपणा हांक्या बसलोले कळले आणि देव पूत आणि पवित्र आत्मा ओ माय गॉड तांगे सांगात काय बरो पण आम्ही सोदू जाय तो टाइम दिवपा जाय तांकां वय रे बाबा जो हा सिस्टर हे आता तुम्ही सांगितलं न्हू बरे शिकवण दिल्या हे तुकी जाता ते तुवें हे न्हू होली स्पिरीट न्हू आमकां तो सांगतालो भाव भयणा ते जाता हे शिकोय म्हूण म्हळ्यार हे हय तुका तें रेवलेशन दिलां आनी तें शिकोवन दिल्या Yes. कितें गरज आमकां म्हाका गरज हे कितें Praise. शिकोवन दिल्या न्हू पण आमकां तुका दिसना होरे जो तू आत कितलो हय कोत्ता सिस्टर पण कितें हे 1 to तुका 1 हय सिस्टर ही तुका रेवलेशन दिल्या ही तुगे हे न्हू हे तुका पवित्र होली स्पिरिटान सांगितलां तेंका सांग म्हूण आमकां praise Jesus ही yes आमकां शिकोवन म्हाका जाल्यार ही म्हाका शिकोवन सिस्टर yes कित्याक ना आणि आमी हो जायती ओय so टिचींग आयकताय कांतर आयकताय मागीर ते भाशण हे म्हळ्यार आमी तो टायम दिना उलयनाय देवागे उतर आयकपा आमी हे कोन्नाय आयकान दिले सो एक एक पाटी आमकां ओय कितें जाता कित्याक बाकी सगळे करताय टिचींग आख्खे दीसभर रातभर न्हिदोत आ- सुद्दां पासून कांयच ओय आयकपा रेडी नाय पण आमी आयकताय न्ही पण होय तो आमकां रावता आमी ताका होय थिंगा सिस्टर दोत्ताय तो मागीर ताका कितें जात आसतलें हांव तें इमॅजिन कोत्तरे म्हाका ते स्क्रिप्चर वाचलो ते म्हाका चिंतून येयल्या वय तो कितें जाता आसतलें तो म्हाका रावलो म्हाका टायम पासून ना आलो आनी हांव टिचींग वाचिल्ली न्ही म्हाका बरें दिसता हांवें टिचींग वाचिल्ली न्ही आतां फाल्यां हांव वचोन प्रीच कोत्ता अरे पूण ते म्हाका हांव न्हू म्हाका गिल्ट जावपा लागली हेच दिसांनी आनी हांव सांगता फातिमा तांकां आजचोय म्हाका दोन नाकाय तुमी कितेंय कोरयाय म्हणजे आनी ती कोत्ताय एकदम बरें काम कोत्ताय प्रेज गॉड यू सो नो सिस्टर हे तुका रेवलेशन ते हे होली Thank you, स्पिरिट सो होली praise God, स्पिरिट उलयले praise तू Jesus. खडे सिस्टर जेजू आर्गा जेजू आर्गां वय सो ते भाशेन होरे यू नो आमकां बरें कामां वेंचून काडलंय आमी हिंग बेस्ती जाय म्हण सिस्टर मारियान मेसेज धाड म्हूण येयलो नाय व सिस्टर मारियागे नांव आहा थिंगा प्रीच करपा म्हूण येयलो नाय पूण जोण एकल्या आमकां वेंचून काडलंय आनी तें बरें काम आहा तें भितू आहा तो जाणो केदो भायर काडपा जाय तें आमी कोण शिकनाय शिकून जालें आमगेलें आतां आमी प्रॅक्टीस कोत्ताय आमी आतां ती तिजोरी उगडटाय तो बरो देवा आमकां प्रेझेंट दिला आमी जालें तेदो आमकां तो प्रेझेंट दिला देवान पॅकेज बरी कोन रॅप केली ती आतां आमी डेली तें रिबन उगडटाय एक उगडलें दुसरें उगडलें पॅकेज आजून उगडलो ना तो गिफ्ट आजून चोयलो ना आमी पण आमी तें रिबन उगडटाय डेलिकेटली पिड्या करपा नाका त्या पॅकेजी पासून व्हॅल्यू आहा सो आमी कितें कोन्न कोट्टले तो 1 to 1 टायम कोरया कमेंस कोरया ओके अर्द वर पासून जाल्यार जाता आयज मुगे अर्द वर टायम चिंतू नाका पयलो चिंत नाका हाल 9 वरांचें बसता नाका पूण जिजस आय वॉन्ट टू लव यू एंड म्हाका शिकोय म्हाका दाखोय म्हाका आपय म्हाका बसोय म्हाका वेंगोय आनी म्हाका तुजे बगले बसपा शिकोय वय प्रेज गॉड जो आतां तुका दिता प्रीच करपाक ना सिस्टर हे सेम एग्जांपल आतां तुका होली स्पिरिटीन हें केला न्हू तें आतां कितें जालें मुगे तो सुपरवायझर मुस्लीम तो सो तो सदां बरो कोन्न हांसता हेता उलयता बरो कोन्न त्या दिसा तो जापू कोन्ना आलो सो हांवें म्हळें कितें जालें काय म्हण तुका आज तूं जापू कोन्ना तो ओग्गा आहा तरी पासून तेणें जाप काडना मागीर पोत्तून आनी एक पाटी विचारलें ताका कितें जालें जाप तरी पासून तो हें कोन्ना मागीर वचपा टायमार पोत्तून विचारलें अरे कितें जालें आज तूं उलयना मरे पोट दाखोवपा लागलो हांवें म्हळें कितें पोटा प्रॉब्लेम आहा ना म्हणपा लागलो बायल आहा तेका एडमीट केला म्हणपा लागलो हॉस्पिटलांत तेका स्टमक प्रॉब्लेम आहा म्हणपा लागलो पोटां कितें जालां सो ती आम आहा एक कडेन आनी तेगे बायल आहा ती दुसरे कडेन आहा रेडी लंडन खंयच्या हॉस्पिटलांत सो हांवें म्हळें कित्या भितर तूं आतां काबार करया म्हळें देंवसराक एका हांव म्हळें प्रॉब्लेम ना ती हुंय आसो आमी मागणी करताय आनी थिंगा तो देव तेका पे कोणी दिता सो हें कॉन्फिडन्स आहा तूं देवागे उतर आमी आयकताय म्हणून आमी तें सांगूंक हें आहा
मागीर Yes. ताका हांव ते मुखार वयता ताका हांव ताका अंडरस्टँडींग दिता अरे म्हणलें तुवें देवाको मागेल न्हू आतां तूं तुका भावार्थ आहा तुगे देव ताका हात लायतो म्हण ताका पेकोवन दितो म्हणून हांवें म्हणलें मागणी केलें आतां म्हणलें आतां पोतून तूं वरी जाता म्हण कितें चेंज जाता कांय जायना चेंज आतां म्हणलें तूं भावार्थ दवरता आतां तूं म्हणटा तूं देवाको दिलें आतां तूं वरी जाता तूं म्हणटा देवा तें दी मुकोडे पोतून तें तुका जायना यू आर नॉट केपेबल यू आर वीक हांव Correct. स्ट्रॉंग तुका हें जाता हँडल तुका जायना सो देव कितें कोतालो देव तेका न्हू ते म्हाका शिकवण दितालो Praise God. Yes. सो म्हाका आम दुसऱ्यांक सांगपाक व्हेरी इजी दिस इज लायक दिस यू हॅव टू डू Exactly. ते सेम सिच्युएशन आतां पोतून आमगे मुगे जिवितां येता तूं कितें करून हँडल कोता होली स्पिरीट म्हाका कितें जाता Yes. सारकें. तेका शिकवण न्हू ती शिकवण एक्चुअली म्हाका Correct. आतां पासून ती शिकवण दिली ती तूं म्हणटे दुसरें तुवें आपणा म्हणली ही आमकां शिकवण ही तुवें सांगेली ती मागण्याची व्हेरी इम्पॉर्टंट Very important. आनी तेचूय ते सिस्टर गेल्या त्या फाटी फातिमा सिस्टरान सांगलें ते कास्टिंग ऑल युअर केअर्स आनी Yes. जीसस वॉक आमची Correct. काळजी घेता म्हळ्यार हे पोतून तोच हुस्को आमी दिला देवा कडेन तरी पासून दुसरे दिसा पोतून येता सांजेर वता. पोतून येता सकाळ फुडें पोतून येता देंब्रायर पोतून येता तो बेजार करीत रावता तेंचो प्रॉब्लेम सिच्युएशन पोत मागीर एक फाटी टायम कितें जाता मागीर तुगे मागीर कितें जाता मागीर मन आहा तें मागीर हें जाता मातशें वयर सकयल जाता ना, मागीर एक पाट आमची नाही होय एक पाट आमची काय आसूं देवाको जायना ते आमी करया आमको बरें जातलें मुगे प्रॉब्लेम ते तेको बरें जायना ते सारकें सिस्टर मागीर आमकां कितें जाता मेस डिजास्टर होय सारकें सिस्टर Praise God. Praise Jesus. Awesome, Joe Baba. Awesome. Praise Jesus. आणि कोणाय कितें हा मातशें उलोया रे बाबा चल फातिमा कितें सांगाय टिचिंग बरें जालें म्हण नाका तुवें कितें शिकय हय सिस्टर जायत पाटा म्हणटाय न्हू घरान तूं काम काबारू जायनाय म्हणटाय प्रेज गॉड आनी आमी कितें ना कितें करीत रावताय बट आमी मागणें हें कोनाय आनी मुगे देखून कितें जातालें हांव टिचींग न्हू आयकतालें कितें काम कोता आसतना सिंतीत वचना टिचिंगाचें कामाचें चड उत्ता सो दॅट 1-to-1 इज व्हेरी म्हाकाय बी आतां कळोन येता 1-to-1 इज सो इम्पॉर्टंट म्हण जेजू बोले कळ्ळो आनी हांव एके फावटी हांव प्रेयराक बसत जाल्यार आमगे गोंयक तो कितें कोता आपल्या जायतें कोता तेका आपयलो न्हू हाय 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 कोतो यॉर्निंग कोता सो मुगले मागीर मूड हें जाता बट आय हॅव टू कास्ट दॅट लेझीनस आउट ऑफ हिम एंड देन यू नो आय हॅव टू डू दॅट प्रेज गॉड सारकें बरें सांगिल्लें सिस्टर प्रायोरिटी दिवपाक सांगिल्लें तें जेजू यू नो प्रायोरिटी आतां कितें अडचण येयली न्हू आमी रोखडी येताय जेजू हें जालें हें जालें न्हू वेन दॅट वरीज कम आमी येताय जेजू सांगपा बट 1-to-1 आमी कोन्नाय प्रेज जीसस येस हांवें आनी एक कडेन वाचिल्लें जाण तूं हें स्टडी कोता आसतना सो ह्यात तुवें पॉयंट काडलो सो तूं आतां प्रेयर कोत्ता न्ही तूं प्रेयर कोत्ता आनी आयज हांव कांसा जायन येयला लेट जालें म्हाका आयज खंय पार्टी दिसा येता तेन्ना लेट जाता न्ही आमकां पार्टी वयचे पयलीं प्रेयर करपा जाय पूण आमी रावताय हांव येयन म्हणटरी कोत्ता पूण मागीर 2 जाताय आनी 1 जाता 3 जाताय ओके पार्टी दिसान येता पूण तो दीस मिस जालो न्ही यू मिस दॅट डे नेक्स्ट डे अगेन कितें जाता आसूं काल केलो ना आयज करना हाल कोत्ता 2 दीस गेले तिसऱ्या दिसा आसले मागीर कितें म्हणटा यू हॅव तो मागीर वेळ तुगेलो पिड्ड्यार जालो देवा बोले तुवें आतां कॉमेस केलां कितें बरें पूण तो तुवें तर मिस केलो दीस न्ही तो पोत्तून तुका पोत्तून वता यू गो बॅकवर्ड सो डोंट मिस म्हणटा इवन इफ यू आर स्लीपिंग तुका जेमेत जाल्या पासून उदो मार तोंडाचेर आनी तूं दिम घाल आनी दिम घाल म्हणटरी तूं फ्रेश जाता यू नो बरें कोन्न गो जाय तशें कोन्न हांव बूकूय वाचता सो आय वॉज व्हेरी मच इनटू द प्रेयर यू नो इनटू सारकें भितर एंड आय थॉट वाव दिस इज सो ऑसम ही चाई आमगे स्पिरिच्युअल लायफाक ही चाई आमगे जिवीत बदलपाक एक मागणी म्हणल्यार सामकी चावी सगळे ग्रेसकाळी ती चावी कळ्ळें आनी मागणी आमचे भितर आहा तें आमकां कसली भिरांत ना देवागे उतर आहा पूण मागणे वरवीं आमकां घोटाय मेळटा सो इट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल आनी जायते पॉयंट घेतले हांवें बट मागीर दुसरे पाट केन्ना उलयचें
So yeah, it's very nice. And देखून हांव रिक्वेस्ट करता सगळीं बारबो कोरया आमी कळ्ळें सगळीं बारबो कोरया एक और कांय न्ही 24 वर आहाय तितूंतले आमी 8 वर न्हिदताय जाल्यार 7 वर न्हिदया 7 वर जेम काडया कळ्ळें एक और देवा दिया ते एक ओरा देवा रायट आहा ते एक ओराचो देवा रायट आहा देवा होप आहा देवान आमकां आमगे जिवीत दिलां पूण दिसा एक और आमी ताका दिया चोल बारबो निच्यो करया आनी बेस्तो निच्यो करचो न्ही कोरया ते हॅव टू डू इट लेट्स डू इट आनी एक्सक्यूज कळ्ळें सिस्टर अलिफा होरे म्हळ्यार न्हू सिस्टर तुवें आ टिचींग सांगिल्लें तें न्हू सारकें म्हाकाय लागोता कित्याक जाण तूं मुगे उजवाड जेन्ना हांव न्हू जायते पावटी मुगे गो बाय कॉलेजी गेले आनी गो मिसा वयता सोदां तोय मिस चुकयना आनी हांव कितें कोत्ता सगळ्यान तें गेले म्हणटकूच देर बी दाखयता चल आतां बसतोले आतां जेजुको उलयतले बसत थिंगा गो मिसाचो येयलो जालें मागीर जालें हांवें मागीर कोत्तोलें मागीर आनी हूंय मागीर सिस्टर मागीर हांव वयर वयता मुगे वयर रुमा वयता तेदो न्हू मागीर हांव कोत्ता की आनी कोण तेराची माता आनी कोण डिस्टर्बन्स जाता होरें म्हळ्यार न्हू हो टायम आमी हाफ एन आवर वन म्हणजे एक वर पूण दिना जाल्यार पयस स्टार्टींग कोत्तेदो न्हू आमी एक हाफ एन आवर पूण दिवपा जाय सारकें ते हांव जायते पाट हांव कोत्ता पूण न्हू कोण येता डिस्टर्बन्स जाता आयज म्हळ्यार सारकें कळ्ळां सिस्टर होरें म्हळ्यार सारकें हांव वेळ वोट दिवपा जाय जेजूक आनी आमी देवागे होली स्पिरिटागे आवाज आमी आयकपा जाय कितें आमकां उतर म्हणजे एश कोन्न उलयता होरें उलयता हय उलयता सिस्टर आतां तुजी आनी म्हजी भाशेन उलयना बे 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 करून हय सामको जेंटल उलयता आमी मुगो कितें पूण वे फायंड करपा जाय फोन ऑफ करपा जाय ना जाल्यार कोणूय यो हांव घराको ना ते भाशेन करपा जाय कितें पूण करूं जाय यू नो कितें आमगे बेनिफिटा लागून ते आमकां आनी बरें एक कांतार गायलें एक स्टार्ट विथ प्रेज एंड वर्शीप कानांगान आयकिल्लें आनी हें केलें स्लोली तुमकां जातोलें पवित्र आत्मा तुमकां दितलो व्हड तो बुद्ध विजडम दितलो कितें आमी सगळीं तागे भुरगीं तो आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमकां उजार करपाक आनी तो रावता आमकां उजार करपाक सो आमी सगळीं बारबो तयार जावया कळ्ळें तयार बारबो करया कळ्ळें आनी होरें एवरी वन होरें तुमी सगळीं आमी हिंगा ब्रेस्त सोमरा मेळटाय काय बरें दिसता तो पवित्र आत्मा जोण एकल्या कोच्च्यान आमकां एकमेकाक उलयता यू नो तो आमकां सोडना आनी तो आमकां मागणी करपा जाय आमकां तुजे बारबो टायम स्पेंड करपा जाय म्हणल्यार तुका दिसता ताका आमचे बारबो टायम नाका पूण आमकां कोण आडायता आमकां आडायता कोण तो आमगे पांया पोंदा रावपा जाय तो आडायता ताका सारको जाग दाखोवया तागे आमगे पांया पोंदाकूच राव म्हण आनी हुंयच रावपा जायना ताका तो देखून आनी आमी सगळीं बारबो जाल्यार आमी कितू सोल्दाद आहाय तेचोय प्रेज जीसस आनी कोण कितें सांगपा आहा हॅलो प्रेज जीसस कोण हॅलो टेस्टिमनी दिवपा जाय ओ जासिंता गो अहेड गेल ते आयतरा न्ही हांव सकाळ मिसा वचपा आसलोलें 7 o'clock म्हाका उठोंक जाय मिसा पावता जाल्यार 8 तर म्हाका न्ही जायते चेस्ट पेन लेफ्ट सायडीन पेन आनी आख्खो हात मुगेलो खूब दुखोंक लागलो आनी मागीर हांव उठोना पूण न्हिदोन हांव प्रेयर कोत्तालें Spirit of the Lord is upon me. I am already healed 2000 years ago by the wounds and stripes of Jesus. ते बी हांव म्हणपा लागोलें आनी मागीर जायते वेळान आपुणू बरें जालें मुगे टोटली नील जालें मुगे ते पेन प्रेज गॉड ऑल प्रेज टू गॉड प्रेज गॉड प्रेज हांव गॉड भिलोलें एक्चुअली आतां कितें हार्टा कितें जालें ओ समथींग लायक दॅट म्हण जायत भिलोलें पूण तुका तें उतर उलयता जाणा तूं पावरान उलयलें तूं जाण आसलोलें तो
सिक्रेट सिक्रेट तो पावर तू जाणार न्ही तू उलयलें तोंडान हांव उलयलें पण तेच पयलें तें सट करून मना येवं ना न्ही म्हज्या तेन्ना म्हाका कित्याक तू भिरांत येयली बाये हय भिरांत येयली आय स्टार्टेड प्रेयिंग आनी मागीर केश नील जालें तें म्हाका खबर ना आफ्टर सम टायम गेली टोटल पेन गेली आनी म्हाका हांव चिंतिता अरे म्हाका कितें तरी जातालें म्हूण आतां नाव आय एम फायन अशें करून चिंतता आनी कोण गो तो येतो चोर चोरूंक मारूंक निसंटण करूंक तो तुका येयलोलो भिरांत दिवपाक ती भिरांत घेवन तुगे निसंटण करपाक भिरांत घेवन तो मागीर आख्खें चिंतपा लागलें म्हाका हाटा जालें म्हाका पोटा जालें म्हाका हें जालें म्हाका तें जालें म्हूण रायट पूण तुवें कितें घेतलें जिवीत घेतलें एबंडन्स कळ्ळें तूं जाण आसलोलें तें तुका 2000 वर्स पयलीं तुजे पासत कितें केलें तें तुगे देवान तुगे जेजू प्रेज जीसस ब्युटिफुल टेस्टिमनी जासिंता सोलदात तूं विंचून काडलोलो प्रेज गॉड आनी कोणा उगडास आहा ब्रिजिता तूं कितें सांगपा सोदता न्ही गेल तें वेनसडे उगडास आहा हेलो हेलो अनम्यूट कर गो Hello, praise the Lord, sister. लॉर्ड बाबा तूं सांगपा सोदता आमकां कितें न्ही लास्ट वेनसडे हय हांव सांगूंक सोदतालें मुगे पाय सदां अशें करून कितें उलयता सो हांव तेजे बरोबर बसून worries and fear read कोता हॉर्सान आनी सांगोत ताका स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू and Satan you have no power over him. So तेश को सांगतोरी तो मागीर पिसफुली न्हिदता मागीर राती पोत उठता राती उठ्ठोरी मागीर सकाळ म्हणे मागीर आनको तेंच मुलमुटी ते मुठी अकबर रावता. वाव प्रेज गॉड प्रेज जीसस सो आनी ते उतर तुकाय तुगले मोनान वचून करता ओय तो जेयत आसतो बी हांव ते मुडीत रावता आनी तेका सांगता तूंय मूड मू केन्नाय मुटा केन्नाय मुना. प्रेज जीसस थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओय आनी लायफ इज सो ब्युटिफुल न्ही when we know the word of God. तसो लायफ आमकां नाका न्ही ना लायफ काय बरो ओय रसरशीत ओय सिस्टर तुका बरीत ओय प्रेज जीसस. थँक यू ब्रिजिदा थँक यू म्हाका उगडास येयलो तूं गेल ते बाड उलोवपा मेळना म्हूण हय तुवें सांगिल्लें तें फोनाचेर जायत उलयता हें तें बी म्हणल्यार देवा टायम दिवपा सदां फाटीं सोताय सिस्टर. हय आनी मागीर मोठाय मागीर कोत्तलें मागीर तो आहा तो करून दिना तुका डिस्टर्ब कोता सारको. मुगे टेम्पटेशन कितें जाणो चोय मुगे टेम्पटेशन हांव सार सांगता हांव मुगे फोनाचेर बायबल आहा कळ्ळें आतां तो बायबल दुसरो घेवन म्हज्या वाचूं जाता पूण हांव फोन काडल्यार कितें जाता फोन काडलो म्हणटरी मागीर चुकून हांव अमेरिकाज गॉट टॅलंट अमेरिकाज गॉट टॅलंट ते सगळे टॅलंट घेवन येताय आनी मागीर ते मागीर म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय मागीर तांकां जजीस तांकां हें कोत्ताय एक चोयता मुगो मागीर दुसरो चोयता मागीर तिसरो चोयता आनी मागीर म्हणटा अरे हांवें फोन काडलोलो प्रेयर करपाक कळ्ळें आनी तितू म्हणल्यार मागीर म्हाका जेम येता आनी मागीर हांव मागीर कितू गिल्टी जाता सार गिल्टी जाता आनी मागीर म्हणटा कित्याक मागीर बायबल वाचपाक गेल्यार जेम येता न्ही एक दोन उतर वाचीत म्हळ्यार रोखडी न्हीद येता सिस्टर. आनी देखून ते म्हाका सारके त्रास जावपा लागले भितरल्यान तूं कितें कोत्ता तूं चिंतिता तूं कितें कोत्ता म्हणून आनी तूं एक्सक्यूज दिता एक चोयलें दोन चोयलें तूं एक्सक्यूज दिता हें बरें तूं कितें कोत्ता मोको तो म्हणजे मोगान जाता पूण तूं कितें कोत्ता हें कितें तुगेली स्टायलू आनी तूं वचून दुसऱ्यांक सांगता तूं कितें कोत्ता तूं म्हजे बगले टायम पिड्यार कोत्ता तूं म्हजे बगले टायम स्पेंड कोत्ता
म्हाका तुका टायम स्पेंड करपाक नाका अशें करून म्हाका उतरां आयकपा येयलें गो आनी म्हाका एकदम गिल्टी जालें आनी मागीर हांव सगळें प्रेयर मेळटा तें वाचीत रावलें हांव वाचिता आयकोता यू नो आनी सारकें वय हांव तें कोन्न ना वय हांव आवय तें भुले कोन्न दिसभर आसता ऑन सिस्टर आयकत वय आसता आनी वय टायम पूण हांव पूण रीडूय बसून करता आयकनाय न्ही वय प्रेज गॉड ऑसम थँक यू जीसस थँक यू जीसस आनी कोण आहा सांगपाकू आनी कोणाय कितें आहा Praise the Lord, sister. चल बाबा Praise God. I have a testimony. प्रेज गॉड So my testimony is when I was in कोंकणी first year. सांगो Okay. जेन्ना first year आसलोलें तेन्ना हांवें मागे 3 सब्जेक्ट आसलो DSC English, History and Psychology. So psychology हांवें केन्ना 11th and 12th केन्ना शिकोन आसलो हांवें बेजीक हांव नॉक आसलोलें. So for first year it was very difficult for me, but the online allo 2 years it was online, so it was not that difficult for me to study. So now offline exam starts along second year last semester. So I was really scared for that paper because makai noko psychology makai hobana. It is like a science. So I don't know anything, but still I studied and I said one thing to the Lord. I said, Lord, you are my God who gives me wisdom and understanding to study. And your word says I can do all things through Christ who strengthens me. So I said this word and I said, Lord, I'll give my best, you do the rest. So I believed on the Lord, and you know what, I love to teach other people. Maka dusryanku shikopa badista. So and at that moment it was like, I only don't know what I will teach other people, but there were 2 more friends of mine. We were helping each other. If there are 3 lessons, one we used to take and one we used to explain. And that other girl who was there, she used to tell me, Shital, you don't know anything, but still see how nicely you explains, and I understand. And that time I told her, see, before before I am studying, no, I do a prayer so that God gives me helps me to understand it, and by the grace of God, I teach you all. So and when I teach you all, God gives me example just at that time. So all glory to God. And I answered my exam last semester, and it was very like, I wrote, but I was not expecting too high marks, but I was just expecting that okay, I will pass in that exam. So so paper was done and I helped my friends also in studying, and they were like, thank you so much, Shital, and everything. I was like, please don't thank me, it is all God's glory. God has helped us and we need to thank God, nothing mine. So I got my result, but I was not scared at all. Then I got my result, and going to see, I was so surprised to see that out of 100 I got 91, and that too, oh my God. And 91 was like really highest marks like in the Wow. college. But there was one girl who got 92, and she is too scholar. Okay, she's scholar, nobody can compete her in psychology. And they आनी भुरगीं आसलोलीं जी कोण ते compete करतालीं, पूण हांव सारकें weak आसलोलें because I used to tell them that I never study psychology, I don't know. Okay, and these were the people. आनी ती बाकी चोडवां आसलो ती म्हणटा, they started texting me and asking me how much marks you got. I said I got 91, but म्हाका कितें दिसलें, तांकां म्हाज्याकन चड मेळ्ळा आसतो marks, 95 बी म्हूण. And then I come to know when I was sitting with my friends, then they told, you know, there is one more girl who was scholar, she got 92, and you are the second highest in psychology in the whole college itself. And I was like, what? I only didn't know this thing. So this is something God's glory and God's grace. And I told them that, see, I did my hard work. Yeah, of course you have to do hard work korunkut jai, but you need to depend on God for everything. I didn't know anything, but by God's grace everything happened. So this is my testimony. And all the paper,
जे whatever online marks I got, जे online exam जालो मागेली तितून म्हाका सगळे चड marks पडो ना 70 above चड. But this time this was offline exam where you need to go and answer, and by God's grace I got above 70 marks in all papers, and most of the papers like 91 and 97 almost out of 100. It is literally God's grace and God mercy and favor upon me. I praise God, and this is my God. testimony. Praise Okay. God. Now I'm not going to say anything. Okay, I will give you 3 scriptures that Okay. will describe. So Okay. 1 Corinthians 2:9. Okay. Flavi. Wait, sister, I want for my daughter. Wait, let me also write. 1 Corinthians 2:9. Okay. Chital, you read, Baba, okay? So what is the verse? 9. Okay. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, देवान आपण्याचो मोग करतल्यांक तयार केला, तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, आनी मनशाच्या मनान आटापूंक ना. Praise God. So देवान तुका किती तयार केला, किती तुवें दोळ्यान पळयलें ना, कानांनी आयकलें ना. Never in the scripture says what one even says here. What no Yes, I'll just sister. mute you. I'll just mute you, Baba, Brigita. Okay, so that is what no eye has seen, no ear has heard, no heart has conceived. It's the very Yes. thing that God has prepared for you. Praise God. Okay, Thank now you, let's Jesus. go Isaiah 50 verse 4. Praise Jesus. This is you, Shital. This is you. You Praise just God. don't worry. He is with you all the time. Praise God. Okay, go. परमेस्परा देवान खऱ्या शिशाची म्हाका जीब दिल्या, तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडात उतरां घालता. उत्सुक मनशाचो शीश कसो आपणाक चीट दिवंक दर सकाळी तो म्हजे कान जागृत करता. उत्सुक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळी म्हजे कान जागृत करता. Amen. Praise God. परमेस्परा देवान खऱ्या शिसाची तुका जीब दिल्या. Amen. तकलोल्यांक उण्या गिन्यानाच्या मनशांक तुज्या उतरान धीर दिवंक तोच तुज्या तोंडान उतरां घालता. Praise God. Amen. उत्सुक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळी तो तुझे कान जागृत करता. Amen. Yes, sister. Praise God. Now Stotra 1, 2 and 3. Praise Jesus. This is who you are, and tu. Praise God. And this is you. And when you were two testimony in the this is who you are. Amen. Praise God. But सोरेस्पोराच्या ताचो उपदेशांचेर म्हणनाका म्हजो म्हण. ओके. सोरेस्पोराच्या उपदेशांचेर म्हजो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत अरे आसा. बाबा, सोरेस्पोराच्या उपदेशांचेर म्हजो संतोष दीस रात ओके. वावट्या वाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखा काळा प्रमाणे जातात फळां, आनी कदींच भावूंक पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सफळ. सो तू एक रूख कळ्ळें,
तुका Yes. व्हांवते जोरेचे देगेर तो रूख रोयला आणि Amen. जात त्या काळा प्रमाणे ती फळ जाताय ती उत्पन्न जाताय आणि ती काळा प्रमाणे जातात फळां आणि केदीच बावून पडनात तांची पानां. Praise God. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफोड. सो तू रूख सगल्यो तुगे कन्यो सुफोड कित्याक तू Amen. वयर रात देखून कित्याक तू ते देवागे उतर दीस रात मनांत नियाळीत रावता. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. कळ्ळें? Yes. देवागे देवान तुको व्हांवते जोरीको रोयला तुका तोर तागे जीप दिल्या तागे उतर शिकोवपाकू. ते दोड्यान चोवपा जायना, कान्यान आयकू जायना, काळजान बाळगू जायना, ते तोर तुक दवरला जाल्यार तुका भिरांत कितें आहा? Yes. Amen. सगळें देवान दिला. Every spiritual blessing is yours. Praise God. Praise God. And on top you have Jeremiah 29:11. God knows the plans. Yes. देव plans जाणो. So don't Yes. worry. Awesome. Awesome. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus loves you. Praise God. आणि कोण आहा? Wow. Awesome. आणि कोण ना? उलोवपा सोदना कोणू? Hello? Okay. Okay, कोण closing prayer करता चोया? रेणुका? रेणुका बाय? करू सिस्टर. करूया बाबा या. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आहे. मोगाडा जेजू आरगान तुका दिवस तुका बापा आजच्या दिसापासून त्या वेळापासून जेजू सिस्टर मारियान बरे हे सांगून देवागे उतर आमकां समजावून सांगिल्ले ते आयकून समजून घेवपा आणि ते वेव्हारांत घालूंक म्हाकाय बी आदार दी जेजू. हांवूय आतां शिकता आणि दुसऱ्यांकूय ते वेव्हारांत घालूंक बरे भाशेन सांगलें आनी बरें करून समजोलें. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू आणि सगळ्यांक भाव भयणांक हाजीर जाल्ल्यांक वेळ काडून तांकांय बी देवान टायम दिवन आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू आणि हे मागणें हांव कोत्ता जेजूचे नांवी. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus.